हालेलुया 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 हालेलुया. थोडे तेंपा आदीं वा थोडे दिसा आदीं आमकां कळीत आसा विमान अवघड जालें मोगाचें अहमदाबाद. कितल्या जाणांक खानगन उबुरलें विमान थोड्याच सेकंडा भितर धरणीक समा जालें उलपोन सगळे बजून गेल्ल्या बरी गेले मोगाचें. आनी हे घडीत घडल्या उपरांत तुमी पळयलीं जावंक बरो कितलीं पोदां घडल्यांत कितलीं कामानां घडल्यांत आनी कितें कितले जाणांनी विविध रितींनी तांची भोगनां उसारल्यान मोगाचें. ह्या विमानाक चलच्या पयलें थोड्यांनी तांच्या कुटुंबाच्यांक टाटा म्हणून उमो दिवन बाईसन गेल्लीं. थोड्यांनी विमाना भितर बसून सेल्फी काडून तांच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या धाडिल्लें. कसलीं पुरो सपनां तांची जिवितांत आसलीं मोगाचें. आपूण परगांवाक वता थोडी बडी पयले फावटी त्या जाग्याक वचा जाय आपूण वचा जाय आपण ते संतोष पळय जाय वा आपणाच्या मोगाच्या मनशांक मेळा जाय म्हणली ती भोगणां घेवन उबुरली मात्र. आनी थोड्याच किना भितर म्हणल्या बरी ती नांत मोगाचें गोबोर जावन म्हणल्या बरी ती गेली. त्या देखून आमचें जिवीत आसलें मोगाचें ह्या संवसारांत. ह्या घडये आसां आनी एका घडये आमी आसांव की ना आमकां कळना. त्या देखून मस्त बरोवपी कितें म्हणटात आमचें जिवीत उदकांतल्या एका बुळबुळ्याक सरी करतात. कशें एका उदका वयर एक बुळबुळो येता थोड्याच घडयांनी तो पुटोवन वता. आमचें एकल्याचें जिवीत तशेंच मोगाचें. ह्या संवसारांत आमी आसचें 4 दीस मात्र. त्या देखून हे जुबलेवाचें वरस आमकां तो विशय आसा बरोवशाची यात्रिका. आमी पळयनारी आमी यात्रिका जावन आमच्या बसयलेल्या गांवाक आमी भायर सरल्या मोगाचें. आमचो शेवट एकच बसयलेलो गांव आमी हरी एकल्यानी मुखार वयचें मोगाचें. आनी त्या गांवाक आमी पावोंक आसा आनी तो गांव केदाळा खंयसर कसो आमकां लाभोवंक आसा तें आमकां कोणायकी कळना मोगाचें. त्या देखून देवान दिल्ले ते दीस आमी संतोशान सोरा जाय मोगाचें. मोगान आमी जियोंक जाय बरेपणान आमी जियोंक जाय मोगाचें. ही आमच्या देवाची एकच आशा जावन आसा मोगान भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आज आमी हांगासर आसा आमकां त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करतना आयच्या दिसाचो संतोष उल्हास आमी संपूर्ण तरान आमी भोगूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमी बरेंकन आयच्या दिसाच्या ह्या चटवटिकेन आमी भाग घेवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें. कीर्तन 100 कीर्तन वाक्य 1 तावन 5 पर्यंत अशें म्हणटा. एक घडी बरो वाचता. पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्वरा गितां गाया आनंदान सर्वेस्वराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्वर एकलोच तो देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्वर बरो ससनाक थकता तसो मोग संततेचे संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून कीर्तन 100 वाक्य 3 म्हणटा सर्वेस्वर एकलोच तो देव म्हणून वळखून घेया. ताणें तुमकां रचल्यांत ताचे अधीन आमी आसा. आमी हरी एकली त्या एकाच निजा देवाक जिवंत देवाक. त्या देखून आमचो देव त्रिएक देव देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्रात्मा हो त्रिएक जिवंत देव जीव देव मोगाचें. आनी आमी हरी एकली ताची रचना आनी ताणें आमकां पोसचें ताणें आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें. आमी हरी एकली ताच्या अधीन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून देवाक आमी हरी एका घडये स्तुती करूंक जाय. देवाक आमी हरी एका घडये अर्गां होगळाप आमी दिवंक जाय मोगाचें. कित्याक आमचें जिवीत देवाचें देवान दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा आनी हरी एक दीस हरी एक घडी देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून ह्या पवित्र थळार आमी आसची देवाक आमी अर्गां स्तुतीक दिवया मोगाचें. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 21 म्हणटा तोच तुजें स्तुती गीत तोच तुजो देव ताणें तुजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यांत आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयलें. पळय हरी एकल्याच्या जिविताचेर आमच्या नदर घालतना
आमच्या जिवितांत कितली आश्चर्यां अद्भुतां घडल्यान मोगाचें न्हू. थोड्यो फावटी आमी हांगासर येता मागण्याच्या जाग्याक येता आनी आमी म्हणचें घालें म्हाका तें आजाप घडाचें हें आजाप घडाचें सोमा आमी मागोंक जाय. पूण आमच्या जिवितांत हर एका दिसा हर एका घडये कितलीं आजापां घडटात मोगाचें न्हू. सकाळीं उठून ती एक व्हडलें आजाप आमकां हर एक दीस आमकां जिवीत आसा तें आनी एक अजाप. हर एक दीस वेळा वेळा प्रमाणे आमकां खावंक जेवण मेळटा तें देवाचें आनी एक अजाप मोगाचें न्हू. आमी चलता आमचो वावर करता तें देवाचें आनी एक अजाप. ताका लागून व्हडली अजापां आशेवच्या की आमच्या जिवितांत घडची तें हर एक घडी देवाचें एक अजाप देवाचें एक वर्तेपण म्हणलें आमी वळखून घेवया. ताका लागून सगळें आमी उबे रावया. दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला तुमी आयला आमकां हर एकल्याक भेटोंक आयला म्हणलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. ह्या दिसाची सुरवात करतना ह्या दिसाचे मागणे आमी सुरवात केलें परत सोमयाक आराधन स्तुती करून आमच्या देवाक अर्घ होगळाप दिवन त्या देवाच्या नांवाक महिमा दिवन ताची कृपा आशिर्वाद आमी मागून घेवया मोगाचें न्हू. केन्ना आमी अर्घ होगळाप स्तुती आराधन आमच्या देवाक दिता मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत जायतीं आजापां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण वाडटा. ताका लागून ताळयो पेटोवन संतोशान काल जमान्यांत हांव त्या ददोसपणान सोमयाची स्तुती करया सोमयाक आराधन करया सोमयाक महिमा नामान आमी दिवया मोगाचें न्हू. अर्घ होगळाप दिवन हें गीत आमी गावया. Disu tela Sodbon so disu dela Jesus aila Sodbon gar Jesus aila Disu tela Sodbon so disu dela Jesus aila Sodonda Jesus aila. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Gitavya, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Gitavya, amen, alleluia. Taଳିयो. Uswad aila, samsara sob uswad aila. Jesus aila, Sodbon Jesus aila. Uswad aila, samsara sob uswad aila. Jesus aila, Sodbon Jesus aila. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Gitavya, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia. Gitavya, amen, alleluia. Mogaila, sargi so mogaila. Jesus aila, Sodbon gar Jesus aila. Mogaila, sargi so mogaila. Jesus aila. Sodonda Jesus aila. Alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia.
आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया वंदन जिसू वंदन जिसू वंदन तुका सोम्या जिसू होगळाप जिसू होगळाप जिसू होगळाप तुका सोम्या जिसू वंदन जिसू वंदन जिसू वंदन तुका सोम्या जिसू होगळाप जिसू होगळाप जिसू होगळाप तुका सोम्या जिसू स्तुती जिसू स्तुती जिसू स्तुती तुका सोम्या जिसू महिमा जिसू महिमा जिसू महिमा तुका सोम्या जिसू स्तुती जिसू स्तुती जिसू स्तुती जिसू स्तुती तुका सोम्या जिसू महिमा जिसू महिमा जिसू महिमा तुका सोम्या जिसू हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया 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 Kiedy warto Tył amso, kiedy warto Tył amso. Sangata? Kiedy warto Tył amso, kiedy warto Tył amso. अनबोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केद warto देव आमचो अनबोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केद warto देव आमचो परत म्हणूया केद warto देव आमचो केद warto देव आमचो अनबोडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केद warto देव आमचो केद warto देव आमचो केद warto देव आमचो केद warto देव आमचो ताका warto मोग आमचो केद warto देव आमचो केद warto देव आमचो केद warto देव आमचो ताका warto मोग आमचो त्या देवा अर्गान ठेवया त्या देवा महिमा दिव्या त्या देवाची स्तुती करया केद warto देव आमचो अर्गान दिव्या त्या देवा अर्गान दिव्या महिमा त्या देवा महिमा दिव्या स्तुती करया केद warto देव आमचो आमीन गाऊया हालेलुया आमीन गाऊया हालेलुया आमीन गाऊया हालेलुया आमीन गाऊया हालेलुया आमीन गाऊया हालेलुया
आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळान जेजू हो नवो दीस आमच्या जिवितांत फावो केलाय. ह्या नव्या दिसा हांगासर येवंक तुका आराधन करून तुका स्तुती करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाजता. आमच्या हरी एकल्याक तुमच्या पांयांतळ आमी समर्पण करता. आमच्या हरी एकले जे तुजी नदर घाल ह्या सगळ्या भक्तीपणा वेळार आमचे संगत राव. तुजी कृपा आमच्या जिवितांत वळोवन दी, तुजी सकत आमच्या जिवितांत परसळोवन दी, तुजी पदवी तुजी महिमा आमच्या जिवितांत परसळोवन दी. त्यामुळे बाद आमच्या जिवितांत बरेपण भलायकी आशीर्वादा असर्या अद्भुता आयच्या दिसा हांगासर ह्या पवित्र थळार आमच्या जिवितांत घडोवन दी सोम्या. तुजी सकत वाळय, तुजी कृपा वाळय सोम्या, तुजी पदवी आमकां दाखय सोम्या. आमच्या हरी एकल्या सांगाता रावस जेजू, आमच्या हरी एकल्या सांगाता राव. तुझ्या कृपा बेसावणी आमकां बस सोम्या. या दिसा खातीर, या दिसा तुवें वचच्या सगळ आशीर्वादा मध्ये, या दिसा तुवें करच्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाजता, तुका अर्घ दिता, तुजी स्तुती गायता सोम्या. जेजू तुका जावं महिमा मान होगळाप आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनं बशी आमी एक घडी पवित्र आत्मो त्रिंदा दिसो तिसरो जन आणि ह्या पवित्र आत्म्याक जेजून आमचो मजतदार जावन बसयलेलो मोगाचें न्हू. तेरिगून जेजून आमकां दिल्ल्या एका वर्त्या देण्या पैकी पवित्र आत्म्याचें देणें, पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमच्या जिवितांत वर्तें मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मो आमचे सांगता हरी एका दिसा हरी एका घडये आसा मोगाल भवन आनी बहिणीनो. आनी पवित्र आत्मो आमचे जिवीत सोलोन व्हरता, आमकां कुरपे देण्यांनी नेटयता, आशिर्वादांनी आमकां भरता. आमचे सांगता दीस रात आमचो सांगाती मजतदार जावन रावता मोगाल भवन आनी बहिणीनो. मुरये मायक गब्रियल बडव्यान इजबी हाडिल्ल्या वेळार लुकास वांजेल अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 17 आमी वाचताना हे घडीत प्रत्येक जण उतरां 35 वाक्य 35 कितें म्हणटा. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. कोणाची सकत? परमोन्नत देवाची पवित्र आत्मा तुजेर येतली आनी त्या व्हडा देवाची उसल्या देवाची सकत सावळी तुज्या जिवितांत घालतली म्हणून ती सकत तुज्या जिवितांत परजलते म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तसेच धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तक अध्याय 11 अध्याय 1 वाक्य 8 म्हणटा. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. केन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें, तुमकां सकत मेळटली म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तशेंच सांबावलो रोमाकारांक बरोवन अध्याय 15 वाक्य 17 म्हणटा. देव बरोवशाचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान बरो अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो. त्या देखून मोगाच्या भवन आनी बहिणीनो पवित्र आत्म्याची सावळी, पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां हरी एकल्याकी गरज आसा मोगाचें न्हू. कित्याक जेजून म्हणलें हांवें जें कितें शिकयलां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तें सगळें तुमकां उगडापें जातलें. संपूर्ण सताक व्हरून पवित्र आत्मा पावयतलो. तर त्याच पवित्र आत्म्याचें येणें हें देवाचें उतार आयकून देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक देवाच्या उतराचो संदेश आयच्या दिसा आमकां जोडूंक आदार दिवं दी, सांगात दिवं दी, मजत दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. सगळें आमी उबे रावया. सगळें उबे रावया. आमचे दोनी दोळे दांबिया मोगाचे न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया.
पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या घडी आमच्या जिवितांत आमच्या सगळ्या कुडींत आमच्या तकले तावन पांया पडयांत शिरा शिरांनी म्हणल्या बरी पवित्र आत्म्याची कृपा सकत वालच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सावळी आमचेर पडच्या खातीर पवित्र आत्म्याचें बोळ मजत आमकां लाभचे खातीर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक सावळेक बोळाक आमकां आमी समर्पण करया मोगाल भवन आनी वयनीनो आनी ह्या घडये व्हडा पातयेनीन आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या कुडींत वाळोवन दी आनी कितेंय पिडा शिडा आसा कितेंय अस्कत गाय आसा उणेपण आसा सगळें तें नापायीच जावन दी भलायकी बरेपण सुख संतोष आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागोवन पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पण करया प्रत्येक जण आमच्या खालसा मनाक उजवाड देवाचे उथार आयकून नियाळ करून ती सकत आमकां लाभय म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें पान संको 142 142 स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोते तुझे सकतेन आमकां बर राव तूं आमचे सय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोते तुझे सकतेन आमकां बर राव तूं आमचे सय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोते तुका आमचे मोते तुझे सकतेन आमकां बर राव तूं आमचे सय तूं जिवीत दिवचें उतर तूं जिवीत दिवचें उदार संस्थावाळची सुंदर आनी बुदेना सगळें तूं सारा तूं जिवीत दिवचें संस्थावाची सुंदर आनी बुदेना सगळें तूं सारा स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोते तुझे सकतेन आमकां बर राव तूं आमचे सय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां बापाक बोगूंक स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मनान तुका आमच्या मनान नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां जिसू बोगूंक सस्ता जिसू बोगूंक सस्ता तूं जिवीत दिवचें उदार सस्ताक वालची सुंदर आनी बुदेना सगळें तूं सारा
तुझी विद्येचे ओघा संस्थापनची भूसुंदर आणि भूदेना सगळे तू सर आमच्या हातूबान समय अर्गान देऊया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया ये पवित्र ज्ञान चेतन देवाने ये पवित्र ज्ञान चेतन देवाने ये पवित्र ज्ञान चा कुटुंबान ये पवित्र ज्ञान हालेलुया 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 मोगाचनो एक घडी भर दोळे दामपिया दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया देवाच्या उतरां रिपान जिसू आमचे लागीं उलोवंक येता एक घडी त्या सोमयाक म्हणया उलय सोमया उलय आयकता तुजो साकर म्हजे लागीं उलय सोमया ह्या देवाच्या उतरां मारिपान ह्या देवाच्या उतराच्या संदेश मारिपान आमचे लागीं उलय सोमया म्हजे लागीं उलय सोमया उलय म्हजे लागीं उलय सोमया आमच्या काळजा मनांत हांव सोमयाक आपोवन दिवया आमची काळजा मनां ताचे थंय उबारया उलय सोमया उलय म्हण ताका आमी सांगया सर्वेस्व तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अध्याय 11 वाक्या 20 आणि 8 तावन येया मुझे सशी सुमेस्त तुम्ही कस्तातेल्यानो आणि वाजन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विश्व दितलो मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आणि कालत्या काळजाचो आणि तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे जू वावोंक सुलाभ मुझे वोजे हाडोंक देवाची उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो मुकलो थोडो वेळ ह्या देवाच्या उतरा संगी आमी थोड्यो संगती नियाळ करूंक प्रयत्न करया काल खंयचे फेस्त आमी आचरण केले जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त कालच्या दिसा आचरण केलें आज कसलें फेस्त म्हळ्यार हांवें मुरयेच्या कातावीन काळजांचें आतां ह्या दोन काळजांची फेस्तां आमी आचरण केलें काल जेजूचें काळीज त्या काळजा विशांत नियाळ केलें आनी आज मुरयेचें काळीज मुरयेच्या काळजा विशांत आज आमी नियाळ करन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तरी देखून हांवें एक विशय विसलो देवाच्या मोगान भरलेलें काळीज देवाची खुशी करूंक आनी पेल्याची सेवा करूंक प्रेरण देवाच्या मोगान भरलेलें काळीज देवाची खुशी करूंक आनी पेल्याची सेवा करूंक प्रेरण म्हणल्यार ह्या विशयाकाल थोड्यो संगती आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें जेजूचें काळीज आमच्या मोगान पेटलेलें आमच्या मोगान लासलेलें आनी त्या देखून त्या जेजून इतलें बरें केलें आनी बरें करीत तो गेल्लो आनी निमाणें कुर्सात तावन ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आनी ताचें काळीज आमच्या मोगान इतलें भरलेलें की ताका ताच्या आवयक मुरयेक आमकां दिलें मुरयेचें काळीज
आमी नियाळ करूंक मुरयेच्या काळजा सारखे आमी जावंक आनी आमी त्या मारीपात देवाचो मोग चड आनी चड आमच्या जिवितांत अनुभव करून आमचे जिवीत नंदन करच्या खातीर आमचे जिवीत सार्थक करच्या खातीर मोगाचें न्हू. आतां जेजूचें काळीज मुरयेचें काळीज ह्या दोनी काळजा विशयान नियाळ करतना आतां काळीज आमच्या कुडींत काळीज खंय आं हांगा आसा म्हणटा आमी वयगिनी बडयता थंय हात धरल्यार डबा 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 आयकता वयगिनी त्या देखून धाकटेर आमची परीक्षा करतना तांचे स्टेथोस्कोप थंय दवरून परीक्षा करतात वयगिनी आमचे हार्ट सोमा आसा की सोमा उरता की ना म्हणून आमचे काळीज सोमा आसल्यार त्या देखून एका व्यक्तीच्या जिवितांत काळीज गरजेचो भाग एक गरजेचो वांटो मोगाचें न्हू. आमी जीव आसा आमी जिवंत आसा म्हणलें दाखोवच्या खातीर आमचें काळीज उडा जाय आमचें काळीज उडोवन आसा जाय आनी तो बळ मात्र हो हाचे थंय जीव आसा हो मरोना हाचे थंय जीव आसा हाचे जीव आसा म्हणलें तें दाखोवन दितात मोगाचें. त्या देखून हांवें मस्त बरें पळयलां एक व्यक्ती सरलो जाल्यार आस्पत्रेंत निमाणें ताका डिक्लेअर करच्या पयलें ECG काडटात एक व्यक्तीचें ECG काडून ताजें काळीज स्तब्ध जालें गी ताजें काळीज संपूर्ण रावलें गी थंड जालें गी आनी ताज्या उपरांत मात्र डिक्लेअर करतात. थोडे फावटी आमी म्हणूंक पुरो 11 वरार मेलो म्हणून पूण ताजें काळीज निमाणें स्टॉप जातना अर्दो घंटो वचूंक गी पुरो अर्दो घंटो वचूंक गी पुरो आमी 11 वरार तो मेलो म्हणूंक पुरो पूण निमाणें डॉक्टरांनी डिक्लेअर करतना तो मेलो म्हणून अर्दे घंटे उपरांत करूंक पुरो कित्याक तें काळीज रावलें उपरांत. त्या देखून काळीज रावून वचो काळीज मनशा जिविताचें एक अविभाज्य अंग मोगाचें न्हू. त्या देखून आज जेजूच्या मुरयेच्या काळजा विशयान नियाळ करतना ह्या काळजा खातीर देवाक कितली अर्गां दिल्यार पावना. कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयता हेणें तें नाही कोणचें घालें एकच ताचें हार्ट फेल जालें ताचें हार्ट अटॅक जालें ताचें हार्ट कालें जालें कितें जालें हेंत आजकाल मस्तो आयकोंक मेळचें. त्या देखून आमी हांगासर आसलीं देवाक अर्गां दिवचें. म्हाका एक बरें काळीज दिलां म्हाका एक बरें हार्ट देवान दिलां आनी त्या देखून मनशाचें काळीज रगत पंप करता. कशें बांयतलें उदक आमचे घरा आसलें पंप करतात बांयत लावन उदक वयर हाडटात आमचे टांक भरतात आमकां पिवंक उदक मेळटा. तशेंच हें हार्ट काळजांत आसलें रगत पंप केल्ल्या वरवीं त्या हर एका शिरांनी आमचें रगत वालता मोगाचें न्हू. आनी तें रगत आमच्या मेंदाक येता आमच्या पांयां पर्यंत वता हर एका शिरांनी कुडीच्या भागांनी वालता. त्या देखून आमी कदाळी म्हणटा आमचें हार्ट सारकें काम करीचें हार्टान सगळें काळजान समाज सारकें पंप करीचें रगत आनी तवळ मात्र कुडींत भलायकी कुडींत बरेपण आसा म्हणटा आमी मोगाचें. एक दुसरें त्या हार्टान सोमाक काम केल्ल्या वरवीं आमकां ऑक्सिजन मेळटा न्यूट्रिजन्स मेळटात आमच्या बॉडीक आमच्या कुडीक कितें ऑक्सिजन गरज आसा न्यूट्रिजन्स कितें गरज आसात तें काळजांत मेळचें मोगाचें. म्हजें हार्ट सोमा पंप केल्ल्या वरवीं काम केलें पळया देवान कितें रचलां कशें करून रचलां. आमी चिंतून आमच्याच काळजा विशयांत बसून एक घडी चिंतलें जाल्यार आमकां घंटे गांठले पावचें ना मोगाचें न्हू. तें कशें पंप जाता कशें काम करता कशें रगत वालता आमी चिंतूंक सकानातलें. त्या देखून आज देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या काळजा खातीर. हें आमच्या जिविताचें आमच्या कुडीचो एक अविभाज्य अंग देवान सारको आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें. हें आमी कुडीच्या नदरेन स्वाभावीक नदरेन आमी पळोवचें मोगाचें न्हू. पूण पवित्र पुस्तकाक आमी वेता आसतना काळजा विशयांत पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा त्या विशयांत थोड्यो संगत्यो आमी समजूंक प्रयत्न करया. एका व्यक्तीचें अस्तित्व काळजा मारीपात दाखोवचें आमी मस्त बटी आयकलां मोगाचें न्हू. एका व्यक्तीचें अस्तित्व ताच्या काळजा मारीपात दाखोवचें आमी मस्त बटी आमी आयकलां मोगाचें न्हू. ताका सांगलें एक व्यक्तीचें अस्तित्व तो आसा तो जिवंत आसा म्हणलें दाखोवचें ताच्या काळजा मारीपात. हें पवित्र पुस्तकांत जायते बडी आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. ताका लागून आमी मस्त बडी म्हणटा चिंतना भोगना आशा आनी मौन हें
मनशाच्या काळजाचेर वंदन आसा. मनशाचें काळीज बरें आसा, सगळें बरें आसा आमी म्हणटा. मुन्यो पुस्तक पोरण्या सोल्ल्यांत मुन्यो पुस्तक प्रोवर्ब्स आमी म्हणटा. अध्याय 4 वाक्य 23. कोणी बूक हाडलें जाल्यार मेळ्ळें जाल्यार व्हडल्यान वाचलें जाल्यार म्हाका सुलभ जाता. हांव रिपीट करता. मुन्यो पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 23. प्रोवर्ब्स अध्याय 4 वाक्य 23. कोणाक मेळ्ळें गी? हा. भोव जतनायेन तुझे काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताचे झरी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळय, भोव जतनायेन तुझे काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताचे झरयो. त्यातून सगळे तुझे अस्तित्व तुझ्या काळजांत आसा. जिविताच्यो झरी तुझ्या काळजांत वालतात. त्यातून तुझें काळीज जतनायेन राख, जतनायेन सांबाळ म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हें आमकां सांगलां. दुसरें काळीज पवित्र पुस्तका प्रकार बोऱ्या बोऱ्या आनी खोट्या करण्याचे उगाम काळीज म्हणून पिंत्र आयला. आनी असो प्रभाव मनशाचो देवातय आनी पेल्यातय संबंदाचेर प्रभाव घालता. तारी लागून म्हज्या जिविताचें बरेंपण, म्हज्या जिविताचें खोटें खंय जावन जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा काळजांतान उपजाता, तुज्या काळजांतान उपजाता. आनी हें काळजांतान उब जाल्लें बरेंपण देवातय पेल्यातय बरो संबंद. तुज्या काळजांतान जर तर खोटेपण उपजाता आनी तो वळू तुज्या पेल्यातय देवातय खोटो संबंध, देवाचो मोग ना, पेल्यातय संबंध बरो ना. कित्याक तुज्या काळजांतान खोटी चिन्ना, खोटेपण भायर वेता. तारी लागून एक काळीज बोऱ्या आनी खोटेपणाचे उगाम म्हणटात. तारी लागून आज हे नियाळ करतना म्हजें काळीज कशें येलें? म्हज्या काळजांतान बरें येता, म्हज्या काळजांतान खोटें येता. आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर घालतना लुकास एवांजेल अध्याय 6 वाक्य 45. लुकास एवांजेल अध्याय 6 वाक्य 45. लुकास एवांजेल अध्याय 6 वाक्य 45. कोणा मेळटा दक्षिण उबे रावन एक वाचल्यार म्हाका सुलभ जाता. लुकास एवांजेल अध्याय 6 वाक्य 45. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बोऱ्या भांडारांतले बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतले खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तेदून मोगाच्यान उडास दोरा. तुज्या तोंडांतल्यान कितें भायर येता तें खाली तोंडांतल्यान न्ही, तुज्या काळजान बरोवन आसा म्हणून अर्थ. तुजें तें बरें आसा, तुज्या तोंडांतल्यान बरें भायर येता. तुज्या काळजाच्या भांडारांतलें बरें भायर येता. जर तर तुज्या काळजान खोटेपण भरलां, तुज्या तोंडांतल्यान खोटेपणांत भायर येता मोगाच्यान. त्या देखून आमचें काळीज नितळ आसा जाय, आमचें काळीज निर्मळ आसा जाय, आमचें काळीज मोवाळ आसा जाय, आमचें काळीज मोगाळ आसा जाय मोगाच्यान. त्या देखून विचारा तुमकां तुजें काळीज कितें? तुज्या काळजाच्या भांडारांत कितें बरोवन आसा? राग, मोसोर, द्वेश, खोटेपण. कालच्या दिसा तुमी पळयलें, कालच्या दिसा आमी पळयल्लें वर्काडी पांत्यार घाल. एका पुतान आवयक आमचीच आमच्या मंगळूर DSCचे वर्काडी बिरगेजींत एका तरणाट्या पुतान 30 आनी 3 पांत्यार आवयक घरा भितर जीवेशी मारलें. मागीर भायर व्हरून व्हलें, उजो तेल घालून उजो दिवन उलपायलें. आनी तेच्या उपरांत शेजारच्या कुटुंबाच्या आनी एका स्त्रीक आवय हुशार ना म्हण आपयलें. ती काय घरा भितर घालून ती काय उजो दिल्लो, ती वाचली. आनी तो तेंकर्न पावुरलो, येणे कुंदापूर उतरून मुखार पावुरलो. मागीर पुलिसांनी ताका कैद केलें. हें दुसऱ्या धर्माचें न्ही, आमचेच क्रिस्तांव मरे, आमचो तो कातोलीक भाव. त्या मोगाच्यान थोडे पटी आमच्या काळजांत कितें बरोवन आसा तें भायर येता.
राग मोसोर क्रोध फारीकपण हे आसा जाल्यार एंत भायर येता मोगाच्या भाव भयणीनो तादिगून आमचे काळीज नितळ जायचे म्हणटा एजेकिएल प्रवादी अध्याय 36 वाक्य 25 तावन 26 एजेकिएल प्रवादी अध्याय 36 वाक्य 25 तावन 26 25 आनी 26 एजेकिएल प्रवादी अध्याय 36 वाक्य 25 आनी 26 Ezekiel Pravadi chapter 36 verses 25 to 26 या नितळ उदाक हांव तुमचे शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातेल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलो आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्म हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी हांव तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो जेजूच्या काळजाक मुरयेच्या कातावीन काळजाक मान करणं आमी नियाळ करतना आज आमी मागाचे ते मोगाचे न्हू जेजू कडेन मागाचे मुरये कडेन मागाचे म्हजे भितर आसलें तें पात्राचें काळीज काड तें नाका पात्राचें काळीज नाका म्हजे थंय मांसाचें काळीज जायचें मोवाळ काळीज जायचें म्हाका उडास आसा हांव मंगळूर DSCचो कुटुंबाजिनी केंद्राचो डिरेक्टर जावन 10 वर्सां आसलो म्हजे कडेन मस्त जाणां कावन्सिलिंगाक येतलीं खासदारी जोडी आनी हर एक पोटी अप्रूप एक गी दोन पोटी एका दादल्यांनी सांगले शिवाय हर एक पोटी या बाल मनशांनी एंत म्हणचे या स्त्रियांनी ओकलांनी खाले म्हणजे कोताय फादर म्हाका एकलो मेळ्ळा पातोरतो फादर म्हाका एकलो मेळ्ळा पातोरतो बोगणांत नान फादर पात्राक आसताचो फादर आनी त्या देखून पळय हांगासर एजेकिएल प्रवादी तेंत म्हणटा तुमचे भितर आसलें तें पात्राचें काळीज काडीचें आनी मांसाचें काळीज काडीचें बोगणाचें काळीज काडीचें मोवाळ काळीज तुमचे भितर आसाचें पात्राचें काळीज नाका आनी पात्राचें काळीज आसल्यार खोटेपण वायट अन्याय फारीकपण एंत आमी करचें तातूंत हांवें सांगलें तें घडीत पुतान आवयक जुयेशें मारलें कित्याक भितर पात्राचें काळीज खोटेपणान भरलेलें काळीज वायटपणान भरलेलें काळीज आनी त्या देखून असल्यो संगती घडटात त्या देखून आज तुमचे थंय तें पात्राचें काळीज आसा जाल्यार आज मागा जाय जेजू कडेन मुरये माया कडेन मागा जाय तें पात्राचें काळीज काडन मांसाचें काळीज घालूंक मोवाळ काळीज घालूंक आनी त्या मारिपात आमी एकामेका आमी समजोवंक मोगाचें न्हू एकामेका आमी समजोवंक एकामेका आमी बरें करूंक आमकां तें गरजेचें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हें आमकां जाय मोगाचें न्हू तशेंच पवित्र पुस्तक आमकां परतून म्हणटा मोगाचें न्हू आमच्या काळजांतावन बऱ्यो करण्यो भायर येजय मोगाचें न्हू एक मनीस कितें करता कितें चिंता कितें उलयता तें ताच्या काळजांतावन वालता मोगाचें न्हू ताच्या काळजांतावन वालता ते देखून परत मत्तेव सुवांजेल अध्याय 12 वाक्य 34 मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 34 मत्तेव सुवांजेल अध्याय 12 वाक्य 13 कितें म्हणटा वाक्य 34 मत्तेव सुवांजेल अध्याय 12 वाक्य 34 34 हत्त आज्ञाच्या पिलानो तुम्ही खोटे म्हणटाच बरें कशें उलयतल्यात काळजांत बरोवन आसा तेंच मनीस नैवे तोंडांत उसारता पळया परतून म्हणजे तेंत तुज्या काळजांत कितें बरोवन आसा तेंत न्ही तुवें उसारचें तेंत न्ही तुज्या तोंडांतल्या भायर येवचें त्या देखून आमच्या घरांनी म्हजी स्त्री तोंड उगतें करतना दादल्यान थोडे बरें खावंक येचें म्हजो दादलो कांय उलोवंक सो तोंड उगतें करतना स्त्रियेन खावंक येचें भुरग्या बाळांनी थोडे फाटी तरणाट्यांनी आवय बापाय खावंक येचें कित्याक भितर राग खोटेपण बरोवन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आमचें थंय मोग आसा जाल्यार आमचें थंय बरेंपण आसा जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान बरें भितर येता मोगाचें न्हू त्या देखून तूं जें कितें भायर तावन भितर येता
ते मनशाक मेळयना. जे कितें मनशांतावन भायर येता ते मनशाक मेळयता. जेजून म्हणलें माथ्येव वाचोवंजेल अध्याय 15 वाक्य 18 तावन 20. मॅथ्यू चॅप्टर 15 माथ्येव वाचोवंजेल 15 अध्याय 15 वाक्य 18 तावन 20. जेजू कितें म्हणटा थंय तावन कितें आमच्या तोंडान तावन भायर येता, आमच्या काळजान तावन कितें भायर येता, आमच्या काळजान कितें बरोवन आसा, आमच्या काळजांनी कितें आसा. जेजू हांगासर सांगता. एक घडी आमी आयकुया. माथ्येव वाचोवंजेल अध्याय 15 वाक्य 18 तावन 20. हा मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर येता ते काळजांतान उपजाता आनी ते मनशाक मेळयता. कोटी चिन्नां पळया, म्हज्या मोतींत काळजांत आसलीं कोटी चिन्नां आमकां मेळयता. कोण प्रद्वार, व्याभिचार, चोरी, फोडसाक्स, सोवे सिराप, हे सर मनशाच्या काळजांत जावन भायर येच्या मोगाचें न्हू. पयलें पथकाक कारण वा वायटाक खोटेपणा कारण घालें आमी चिंताप मोगाचें न्हू. तें चिंताप उतरान भायर येता, करण्यान भायर येता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमची मन नितळ जायचे, आमचें तोंड नितळ जायचें, आमचें काळीज नितळ जायचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचें तें कितें बरोवन आसा, म्हज्या काळजान कितें बरोवन आसा तें भायर येता मोगाचें न्हू. आनी आमकां मेळयता, आमकां खोटो म्हणटा ते. त्या देखून आमी पाड न्ही, आमी पाड न्ही. आमी पाड केदाळ जाता आमच्या तोंडांतल्यान कितें हांवें चिंतलां तें भायर येताना, म्हज्या काळजान कितें बरलां तें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येताना हांव पाड जाता मोगाचें न्हू. ते देखून थोडे फावटी म्हणचें म्हळें तो मनीस बरो, तो मनीस बरो, पूण तो उलयल्ल्या वेळार वा कालीं सांगल्या वेळार मात तो पाड. नाजो तो मनीस बरो म्हणटात, ताचें काळीज बरें, तो मोवाळ म्हणटा थोडे फावटी आमकां. पूण आमचें उलोवणें समाना, आमचें उलयणें सारकें ना. त्या देखून कोंकणींत एक सांगणी आसा, मारलो मार जाल्यार विसरो येत, उलयल्लें उतार विसरोंक नजो म्हणटात. वय की न्ही? मारलो मार जाल्यार विसरो येत, उलयल्लें उतार विसरोंक जायना. त्या देखून पळया, तुज्या न्हवऱ्यान तुका खंयी 10-15 वर्सां पयलें कालिंगी सांगलें तें मरता मसर उडास आसता, खाली दुख येयल्लें. तुज्या स्त्रियेन तुका कांय एक सांगलें, कितल्या वर्सां उपरांत ती तुज्या उडासान आसता. कित्याक? उतरां कठीण. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचें काळीज नितळ करेजे. काळीज नितळ आसल्यार आमचे उतरां नितळ जातात, आमचे चिंताप नितळ जाता मोगाचें न्हू. हें गरजेचें म्हणटा. आनी एक मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमचें पवित्र पुस्तक म्हणटा आमच्या काळजांतावन बोगणां उपजातात मोगाचें न्हू. बोगणां उपजातात. त्या देखून म्हजें काळीज मोवाळ मोगाळ जाल्यार हांव एक मोगाळ मनीस जावंक जाता, हांवें एक मोवाळ मनीस जावंक जाता. हेरांदय बरें मन हांवें दाखोवंक जाता मोगाचें न्हू. म्हजी काळीज पातळ जाल्यार हांवें बरें मन मोवाळ उतरां उलोवंक जायना, बरें मन हेरांदय दाखोवंक जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून बोगणां. त्या देखून हांवें सांगलें म्हळें, मुस्तबडी म्हणटात म्हाका एक मेळ्ळा पातोर. कित्याक? ह्या काळजांत बोगणां नात, ह्या काळजांत मोग ना. मोगाल भावन आनी भयणीनो, एक तें. आनी एक आमचें काळीज, मनशाचें काळीज ताच्या आत्मीक जिविताचें केंद्र मोगाचें न्हू. कित्याक? थंय तावन उपजाता भावार्थ, मोग आनी ताच्या उपरांत पातयेनी. हें सगळें काळजांतावन उपजोवचें मोगाचें न्हू. देवाचेर अखंड पातयेनी, देवाचेर अखंड विश्वास हें पुरो सुरू जावचें आमच्या काळजांतावन मोगाचें न्हू. त्या देखून पोरण्या सोल्ल्यांत द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 5 देवान म्हणलें. आनी ताच्या उपरांत 9व्या सोल्ल्यान इंसू उतरां जेजूनी परतून म्हणलीं आमकां आयकूंक मेळटात. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 5 कितें म्हणटा? द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 5. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन,
सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग बस बहिणी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आणि त्या देखून सगळ्या तुझ्या काळजांत देवाचो मोग आसा जाय, तुझ्या काळजांत देवाचेर पातयेनी आसा जाय, तुझ्या काळजांत देवाचेर भावार्थ तुका आसा जाय. आणि तो वळ आमचे जिवीत नंदन जाता, आमचे जिवीत वर्तें जाता, आमी बरें करूंक शकता मोगाचें न्हू. त्या देखून काळीज म्हज्या आध्यात्मीक जिविताचो केंद्र मोगाचें न्हू. आध्यात्मिक जिविताचें केंद्र थंय तावन भावार्थाच्यो संगती, भावार्थाच्यो उत्सारण्यो जातात मोगाचें आमच्या काळजांत जावन. त्या देखून आमी मस्तवटी ह्या जाग सतमंता म्हणटाना आमी कितें म्हणटा, आमच्या काळजांत तावन भावार्थाची उत्सारणी करया. म्हळ्यार म्हज्या काळजाच्या गुंडाळेतावन पातयेवन विश्वास दवरून आमच्या भावार्थाची उत्सारणी करया. त्या देखून काळीज तसल्याचे एक संकेत जावन आसा. आध्यात्मिक जिविताचें केंद्र म्हजें काळीज जावन आसा मोगाचें. त्या देखून आमी पळयलें एक कुडींत आमकां कुडीच्या नदरेन काळीज कितें आनी एक पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन हें काळीज कितें जावन आसा, काळीज कित्याचें केंद्र हें आमी पळोवन घेतलें मोगाचें. आतां ह्यो दोन संगती आमी नियाळ करतना आतां मुरयेच्या आनी जेजूच्या काळजाचेर आमी नदर घालया. जेजूचें काळीज आनी मुरयेचें काळीज कशें आसलें, कितें जावन आसलें. आतां पयिल्लें आमी म्हणचें जेजूचें काळीज आनी मुरये मायचें काळीज देवाच्या मोगान पेटलेलें काळीज, देवाच्या मोगान भरलेलें काळीज जावन आसलें मोगाचें न्हू. हें पयिल्लें आमी नियाळ करया मोगाचें न्हू. जेजूचें काळीज आनी मुरये मायचें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें. आनी त्या देखून मात्र जेजून इतलें बरें केलें, हर एकल्याची बोगणां ताका समजालीं आनी बरें करीत तो गेलो जाल्यार मोगाचें न्हू आका कारान तें जावन आसा मोगाचें न्हू. हांव ह्या दिसांनी एक बूक वाचून आसलो, थ्रू द आयज ऑफ जीजस, थ्रू द आयज ऑफ जीजस. एक बरो बूक, सुबीत बूक मोगाचें न्हू. जेजून उलयल्या बरें, जेजून ताच्या मिसांव पळयना वेळार जेजून उलयल्या बरें. आनी हर एक फावटी हो बूक वाचतना जेजून ताच्या शिसांक सांगचें, वरवींगड या, मागणी करया, देवा सांगता बसया, देवाचो अनुभव जोडया आनी ताच्या शिसांक मागणें करून शिकोवचें, थाणे मागचें, घंटे काटल्यान मागचें मोगाचें. आनी त्या मारिफात ताचें काळीज देवाच्या मोगान भरचें, देवाच्या मोगान तें लासतलें, देवाच्या मोगान तें पेटोवन आसलें मोगाचें. आतां आमी पयिल्लें पळयता जुवांव वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो, नीत करूंक न्ही, जर्ती करूंक न्ही, आमची बाचावी करूंक, आमची सोडवण करूंक. आतां त्या देखून देवान ताका ह्या संवसाराक धाडटानंत त्या काळजांत देवाचो मोग भरून धाडलें मोगाचें न्हू. देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन तें काळीज तो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचें न्हू. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाच्या मोगान भरून, बापाच्या मोगान ताचें सगळें जिवीत लासतलें, ताचें काळीज पेटतलें मोगाचें न्हू. कित्याक देवा बापाच्या त्या मोगान भरून तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. आमी जुवांव वांजेल अध्याय 17, जॉन चॅप्टर 17 आतां वाचूंक वचना, मस्त लांब अध्याय 17 वाचलो जाल्यार जेजू ताच्या आनी बापा मदलो संबंध आमचे लागीं उलयता. बापा आनी ताच्या मदलो संबंध कशें आसलें, कशें ते उलयतले, कशें बापा कडेन मागतलो, हें सगळें बापाची वळख ताणें आमकां दिल्ली मोगाचें न्हू. ह्या सगळ्या अध्यायांत आमकां वर्णन केल्लें आमकां आयकूंक मेळटा. त्या देखून तुमी घरा वचून वेळ मेळ्ळ्या जाल्यार हो अध्याय जुवांवचो 17 अध्याय वाचूंक प्रयत्न करा. वाचूंक वचना मोगाचें न्हू, पूण थोडी इतर निदर्शनां तुमचें म्हाका दवरचें जाल्यार मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 23, मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 23 कितें म्हणटा. वेगी काडीचें नाजाल्यार म्हजो वेळ रावना. जेजू कितें म्हणटा थंय वांजेलान कितें म्हणला, तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 23 म्हणटा, मागणें करूंक एकलोच दोंगराक गेलो
ಮಾರ್ಕಸ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಾಕ್ಯ 35. ಮಾರ್ಕಸ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಾಕ್ಯ 35 ಕಿದೆ ಮಂತ. ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸಸ್ 35. ಮಾರ್ಕಸ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಾಕ್ಯ 35. दुसऱ्या दिसा उजवारचे आदींच तो उठलो आणि जणातल्या एक सुरेस्वातेर वचून थंय मागणी करूंक लागलो. पळय, दीस उजवारच्या आदींत कोंडीनातल्या सुवातेक जेजू गेलो आणि पळया बापा सांगाता संबंध मागणे आणि त्या मारी पात ताचें काळीज देवाच्या मोगान बरोवंक मोगाचें. ताचे उपरांत लुकास वांजेल अध्याय 6 वाक्य 12, मार्कास वांजेल अध्याय 6 वाक्य 46. ही हर एक आमी वाचूंक गेले जाल्यार जेजून एक सुरे सुवाते घ्यायचे, जेजू मागणे करचे ही आमकां कळीत येता मोगाचें. थंयसर सतमानता. आता मुरियेमाच्या जिविताचे नदर घाली जाल्यार लुकास वांजेल अध्याय 1 वाक्य 45. लुकास वांजेल अध्याय 1 वाक्य 45. एलिझाबेथीक बेटोंक मुरी माई गेल्लेल्या वेळार एलिझाबेथीन मुरियेमाक सांगली उतरां मोगाचें, सांगली उतरां. मुरी माई एलिझाबेथीक बेटोंक गेल्ल्या वेळार अध्याय 1 वाक्य 45 कितें म्हणटा. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतली म्हणून सतमानलेली तूं कितली बागी. पळया, तिच्या काळजांत देवाचो मोग बरोवन आसलो, तिचें जिवीत तिणें देवाक समर्पण केल्लें, तिच्या काळजांत देवाचेर अखंड पातयेनी विश्वास आसलो. आनी तारीकून एलिझाबेथ मुरी मायक म्हणटा कितें, देवान कळीत केल्ल्यो संगती आपणाच्या जिवितान घडतल्यो म्हणले तूं कितली बागी मोगाचें. तशेंच लुकाच्या वांजेलान आमी वाचता मुरी माई तिच्या जेजूच्या भावां सांगाता जेजूक मेळोंक गेल्ल्या वेळार आनी कोणे एकल्यान वचून जेजूक सांगलें, आरे तुजी आवय आनी तुजे भाव आयल्यात. आनी तक्षण जेजू कितें म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव. आनी थंयसर आसल्ल्यांक दाखोवन कितें म्हणटा, आनी हांगा आसात म्हजी आवय, हांगा आसात म्हजे भाव. जी कोण देवाचे उतार आयकतात, देवाची खुशी करतात, तिंत म्हजी आवय, तेच म्हणे भाव. म्हळ्यार मुरयेचें जिवीत देवाच्या मोगान भरलेलें, देवाक समर्पण केल्लेलें जिवीत, देवाची खुशी केल्लेलें काळीज म्हणलें जेजू थंयसर सगळ्या मुखार वळखून घेतात मोगाल भवन आनी भयणीनो. आनी मुरी माईंत तिच्या स्तुती गायनांत अध्याय 1 वाक्य 46 तो 55 आमी सगळे स्तुती गायन वाचता आसतना मुरी माई आपणाच्या जिवितांत देवाचो मोग कितें आनी देवाची काकुळट कितलें वर्तेंगी म्हणलें थंयसर आमकां परगट करचें आमी पळयता मोगाल भवन आनी भयणीनो. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, जेजूचें काळीज, मुरयेचें काळीज, देवाच्या मोगान भरलेलें काळीज. आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें. म्हजें काळीज कोणाच्या मोगान भरलां, म्हजें काळीज कोणाच्या मोगान भरलां, म्हज्या काळजांत कितें आसा मोगाचें. आमी आमकांत विचारचें जाय, म्हजें काळीज देवाच्या मोगान भरलां, देवाच्या मोगान लासता, वा म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबादाराचो मोग, वस्तूंचो मोग आनी कितें संवसारीक संगतीचो मोग भरला. म्हजें काळीज पयिल्लें देवाच्या मोगान भरलां. आमकां देवान कित्याक रचल्लें, आमच्या कातोलीक पवित्र सभेची मुळावी दोतोन आमकां कितें शिकयता, देवान कित्या खातीर आमकां रचलां. कितें म्हणटात, वाय गॉड हॅज क्रिएटेड अस. हें आमी मस्त बडी आयकलां. देवान आमकां रचलो उद्देश कितें पयलें ना, ताचे पयलें पयलें देवान आमकां रचलां ताका वळखूंक. म्हज्या काळजांत हांव तो म्हजो देव, म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार म्हूण ताका वळखूंक, ताचो मोग करूंक, दुसरें ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताच्या सांगाता ससनाच्या ससनाक जियोंक पयलें ताका वळखूंक मोगाचें. टू नो, सेकंड टू लव, टू सर्व, आनी फोर्थ टू बी विथ हिम फॉर एवर.
ससना ज्या ससनाक ताचे सांगता जीव त्या देखून हांव म्हज्या काळजांत तावन म्हज्या देवाक वळखला, म्हज्या देवाचो मोग हांव करता, म्हज्या देवाची सेवा हांव करता. आमी विचारया मोगाचे न्हू, म्हजें काळीज देवाच्या मोगान भरलांगी, देवाच्या मोगान लासता गी मोगाचे न्हू. त्या देखून तो जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 1 तावन वाचताना जेजू कितें म्हणटा, म्हजे सांगता एक कोटून रावा, म्हजे सांगता रिमेन विथ मी, म्हजे सांगता एक कोटून रावा, म्हजे सांगता ना जाल्यार एका पांट्या बरी तुमकां कातान घालतले, तुमी सुकोवन वेतेल्यात मोरतेल्यात, तुमचे थंय जीव आसचो ना, तुमी म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात जेजू म्हणटा. त्या देखून आमचें काळीज देवाच्या मोगान बरा जाय, देवाच्या मोगांत तें लासूंक जाय मोगाचें न्हू. कोलकाताची तेरेजा मदर तेरेजान म्हणली उतरां, तिणें इतलें पुरो बरें गेल्लें, इतलें पुरो बरें गेल्लें. ती कितें म्हणटा, जर तर हांवें इतलें केलां जाल्यार हाका कारण कितें? ती म्हणाली, म्हज्या काळजांत बरोल्लो तो सोमयाचो मोग म्हाका वगेत बसूंक सोडिना, म्हज्या काळजांत मनान बरोल्लो तो देवाचो मोग म्हाका वगेत बसूंक सोडिना. आनी त्या देखून हांवें इतलें केलां जाल्यार कोणा खातीर? सोमया खातीर केलां, कोणाय खातीर न्ही, ताच्या मोगा खातीर हांवें केलां म्हणाली मोगाचें न्हू. तिचें काळीज सोमयाच्या मोगान बरयल्लें मोगाचें न्हू. एक बहीण गल्पांत आसा, काम करता आनी कदाळय म्हाका नवे वेळार मागोवंक सांगता. आनी कदाळय म्हणजे फादर म्हजो न्हवरो सोमना, म्हजो न्हवरो सोमना, ताचे खातीर मागा फादर, ताच्या परिवर्तना खातीर मागा, ताच्या परिवर्तना खातीर मागा, ताणें बरो जायचें म्हणून. पूण हांवें तिका विचारचें, तुजें मन परिवर्तन जालां गी, तुजें काळीज देवाच्या मोगान भरलां गी, तुजें थंय बदलावन जाल्या गी, तूं ताचे खातीर मागताय, ताणें बदलावन जायचें, ताणें परिवर्तन जायचें, ताणें मागणें करीचें, ताचें मोग करीचें. हें हर एका आयतरा इगर्जेक येता, सेवा करता, तें करता, हें करता, बरें करता, पूण म्हजें थंय भायल्यान पुरो हांव करता, भायल्यान जायतें करता, पूण म्हजें काळीजच देवाच्या मोगान बरोवना, म्हजें थंय मोग ना जाल्यार. ते देखून एक बरोवपी म्हणटा, तुका कोणायचो मोग करूंक जाय, पयलें देवाचो मोग कर. जर तर तूं देवाचो मोग करताय जाल्यार आपापिशेंत तूं हेरांचो मोग करताय म्हणटा. त्या देखून मोगाचें न्हू, पयलें आमचें काळीज देवाच्या मोगान बरा जाय, देवाच्या मोगांत तें पेटोवंक जाय, देवाच्या मोगांत तें लासूंक जाय. मोगान भवन आनी भयणीनो, हें आमच्या जिवितान गरजेचें. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्लो. मार्ता सबार संगती विशान मेते जावन आसली, पूण मुरयेन कितें केलें? जेजूच्या पांयान ताळा बसली, जेजूच्या हर्द्या कशी तिचे कान तिणें दिले आनी जेजूक आयकूंक लागली. आनी मार्ता पुरपुरतना जेजून कितें म्हळें? मार्ता मार्ता, तूं सबार संगतींनी सबार राटावळींनी मेते जाल्याय, बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला. मोगाचें न्हू, आमी संवसारांत जियेतना जायत्यो संगती आसात, जायती राटावळ आसा, जायतें काम आसा, हें समा हर एक जायचें ना म्हणना, पूण आमच्या जिविताचो बरो वांटो कितें? म्हज्या जिवितांत बरो वांटो हांवें विसरून काडला, सोमयाच्या पांयान ताळा बसूंक, म्हज्या जिविताच्या एकसुऱ्या सुवातेक वचूंक, म्हज्या जिवितांत देवाचो अनभोग जोडूंक, देवाचो मोग म्हज्या जिवितांत साकोवन म्हजें काळीज देवाच्या मोगान बरोवंक हांवें प्रयत्न केला अंगी. त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, पयलें आमी हर एकल्यानी करी जाय जाल्लें तें मोगाचें न्हू. तुका एक मोगाचो मनीस जाय, पयलें तुजें काळीज मोगान बरो, देवाच्या मोगान बरो, देवाचो मोग तुज्या काळजांत बरोवन आसूं न्ही मोगाचें न्हू. आपापिशेंत तूं एक बरो मनीस जाताय, एक मोगाळ मनीस जाताय, एक मोगाचो मनीस जाताय मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचें न्हू. दुसरो विशय, जेजूचें आनी मुरये मायेचें काळीज मनशापणान भरलेलें काळीज मोगाचें न्हू. जेजूचें काळीज
आनी मुरयेचें काळीज मनशापणान भरलेलें काळीज मोगाचें. हो विशय नियाळतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. हांव मनशापणान भरलेलो व्यक्ती मनशापण म्हजे थंय आसा गी मनशापण म्हजे थंय आसा गी वा मनुस जातीपण रानवटपण म्हजे थंय दिसून येता गी मोगाचें न्हू. हें आमी आमकां विचारूंक जाय. सांबावलान फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 आमी वाचलें जाल्यार जेजूचें जिवीत आमचें म्हाका सांगता. सैमान तो देव तरी त्या देव संपणाक लाभदोन रावलो ना. अहंकार गर्व ओडपण आपूण देव त्या ओडपणाक लाभदोन रावलो ना. खालतो जालो विधेय जालो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मनशा रूप ताणें घेतलें मनशापणान भरलो. पळय आमचो देव मनशापणान भरलेलो देव मोगाचें न्हू. त्या देखून तो स्वामी विवेकानंदा थोड्या वर्सां पयलीं चिकागो गेल्लो गे आनी थंयसर भाशण गेल्लें आनी ताच्या उपरांत हे प्रोग्राम जाल्या उपरांत सर्वधर्म संमेलनाक गेल्लो. कोणी एकल्या पत्रकर्त्यान ताका विचारलें गी हिंदू धर्मा मदें आनी क्रिस्तांव धर्मा मदें कितें व्यत्यास. आनी तो म्हणालो खंय आमच्या धर्मांत देवाक आमी सोदून वचा जाय पूण तांचो देव तांकां सोदून आयलो. तांचो देव तांकां सोदून वयर तावन सकला देवलो. तांचो देव मनशा रूप घेतलो देव. त्या देखून पळया आमचो देव मनशापणान भरलेलो. इम्मानुएल आमचे सांगाता आमचो देव आमचे सांगाता मनशापणान भरलेलो देव मोगाचें. पूण आमी थोडे फावटी घालें काडलां आमचें मनशापण सोडून आमी देवा बरी जावंक ओडपण अहंकार गर्व नेसोवंक आमी प्रयत्न केल्लें मोगाच्या भावान आनी भयणीन. त्या देखून हांवें सुरवेर वांजेल वाचलो. माथ्यो वाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 28 जावन वाचलें. जेजू कितें म्हणटा म्हजे लागचें शिका म्हजे तावन शिका. हांव जावन आसा खालती आनी बळ्या काळजाचो. कितल्या जाणांक आमकां धैर्य आसा सांगूंक म्हजे लागचें शीक हांव खालतो आनी बळो. आमी कितलीं जाणां म्हणूंक तयार आसा. म्हाका बेन दिसता मोगाचें न्हू. कित्याक म्हाकाय थोडे फावटी राग इल्लोसो नाकाचे तकलेर आसा. म्हाका मस्तोडी म्हजे थंय हांवें कदाळी म्हणजे म्हजे थंय बरें मन आसा म्हजे थंय बरें मन आसा पूण राग थोडे फावटी इल्लोसो वेगळी येता. त्या देखून कितल्या जाणांक आमकां धैर्यान संगीत हांगा बसून आसल्ल्यांक म्हजें तावन शीक म्हजें काळीज बळें आनी कालतें आमी कितले जाणां पूण जेजून म्हणा म्हजे लागचें शिका. हांव जावन आसा खालत्या आनी बळ्या काळजाचो मनशापणान भरलेलें म्हजें काळीज म्हणून जेजू म्हणटा मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून कीर्तन 22 वाक्य 14 आनी 15 वाचतना थंयसर एक वाक्य अशें बरयलां म्हजें काळीज म्हज्या हृदयांत मेणा बरी कोडोवन गेलां. म्हजें काळीज म्हज्या हृदयांत मेणा बरी वातीच्या मेणा बरी कोडोवन गेलां. त्या देखून म्हजें काळीज मनशापणान कोडोवन वचा जाय. म्हजें काळीज बऱ्यापणान कोडोवन वचा जाय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. हें आमचें तें अरियेंतल्या तें घडा जाय मोगाच्यान. त्या देखून पवित्र पुस्तक आमकां कितें लाजराच्या मरणा वेळार जेजू रडलो. त्या विधव स्त्रियेच्या एकलोच तो पूत मरण पावलो. ते मरण व्हरतना त्या आवयचें दूख पळोवन ताचें काळीज कळवळ्ळें मोगाचें. लोकांचो जोम पळोवन कणवळायन ताचें काळीज कणवळायन भरलें. आनी हे हरियेक कडेन वांजेलान आमकां मेळोवंक मेळटा जेजू विशान जेजूच्या काळजा विशान जेजूचें काळीज कशें तें मनशापणान भरलेलें काळीज गी म्हणलें आमकां समजूंक प्रयत्न करता. तशेंच मुरये मायचें काळीज पळया मोगाचें. तें मनशापणान भरलेलें. जुवांव सुवांजेल अध्याय 2 वाक्य 1 तावन वाचतना काना शारांत लग्ना उत्सव मुरी माई गेल्ली. आतां तिका आपयलें काजाराक. मनशा सैमान मनशापणान ती गेल्ली आनी थंय वचून तिणें पूर सुदारशिल्लें.
आपण देवाच्या पुताची आवय, देवाच्या पुताक हांवें जळून दिल्ली, ओडपून अहंकार दाखोवना, सादी खालती मनशापणान बरोवन मनशापण दाखयलेली. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 33 मुरियेमायन एलिझाबेथीक भेट. आतां परत देवाच्या पुताची आवय जावची बरी काबार मेळ्ळी. ती काय अहंकारान बरी येते, पूण धांवता. आनी एकल्याक गरज आसा म्हजी, आनी एकल्याक सेवा म्हजी गरज आसा. आनी मुरी माय वचून सेवेंत तिचें जिवीत जरयता मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जावन त्या कुर्साच्या पयना वेळार मुरियेमायचें काळीज मोगाचें न्हू. मुरियेमायचें काळीज मनशापणान भरलेलें काळीज मोगाचें न्हू. जेजूची कूड त्या कुर्सावतावन देवून तिच्या उचक्यार दवरलेल्या वेळार मनशापणान भोगना ती वाळल्ली ती घडी मोगाचें न्हू. तेगून पळया आमचो देव, आमची मुरी माय मनशापणान भरलेली व्यक्ती मोगाचें न्हू. पूण आज आमचें जिवीत कितें जावन आसा मोगाचें न्हू. आज आमचें जिवीत कितें जावन आसा. हांवें थोड्या तेंपा पयलीं एक गडीत वाचलें केरळांत. एक बरो तरणाटो, थोड्या वर्सां पयलीं फ्लड्स आयिल्ले, आवड आयिल्लें. आनी आवड आयिल्ल्या वेळार ह्या तरणाट्यान कितल्यागी जाणांचे जीव वाचयलो मोगाचें. कितल्यागी जाणांचो जीव वाचयलो हो तरणाटो. एक 2 वर्सां पयलीं 1 वर्सा पयलीं कोणा एका रस्त्या अवघडाक वळख जालो आनी मार्गार पडलो मोगाचें. मरणा आनी जिवा मदें वळवळ नासलो, उदका खातीर मागोवंक लागलो. एक नर मनशांनी उदक दिवना मोगाचें न्हू. थोड्यांनी फोटो काडूंक लागले, थोड्यांनी व्हिडियो करूंक लागले आनी वॉट्सॅपार तांतवांत पुरो पाशार केले आनी हो तरणाटो मरान पावलो. कितल्यागी जाणांक जीव वाचयलो हो तरणाटो मोगाचें न्हू. ताच्या मरणा आनी जिवा मदें वद्दारतना एक नर मनशान एक उदक दिवना मोगाचें न्हू. तर आमचें मनशापण खंय गेलां मोगाचें न्हू. आमचें मनशापण खंय गेलां. थोड्या तेंपा आदीं एका लॉयरा कडेन कोडयाळां उलोवन आसलो. ह्या लॉयराक हांवें सांगलें तुमकां कोर्टांत ह्या दिसांनी मस्त डिवोर्साच्यो लग्न विच्छेदनाच्यो केजी येतात न्ही म्हणें. आनी तो म्हणालो म्हाका फादर हे कातोलिकाचे मात्र न्ही, हे सकट धर्माचे आसात. लग्न विच्छेदनाचे केजी सकट धर्माचे आसात. पूण फादर क्रिस्तांवांच्यो मस्त केजी, क्रिस्तांवांच्यो मस्त केजी, ही लॉयराची उतरां म्हजी न्ही. तो म्हणालो क्रिस्तांवांच्यो मस्त केजी जाग्याचे, आस्तेचे, वाटेचे आनी कितें तो म्हणालो मस्त केजी. मनशापण ना. आमी इतलें देवस्थान इतलें मागणें करची, इतली मिसां भेटोवची आमी मोगाळ भवनांनी भयणीनो. आमच्या काळजांत कितें आसा. आमचें काळीज मनशापणान भरलां. मनशापण म्हजे थंय तुजे थंय आसा. हांवें ओडोत सांगलें 4 दिसांचो संवसार. आमी जिवची रीत कशी आसा मोगाचें न्हू. आमकांत आमी विचारूंक प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. हें गरजेचें. दुसरें मनशापणान आमी बरा जाय मोगाचें न्हू. आमचें काळीज मनशापणान भरलेलें काळीज जायचें मोगाचें न्हू. तिसरें जेजूचें आनी मुरयेचें काळीज दायळ्यान काकुलतीन भरलेलें काळीज मोगाचें न्हू. जेजूचें काळीज मुरयेमायचें काळीज दयाळेन आनी काकुलतीन भरलेलें काळीज मोगाचें न्हू. कीर्तन 103 वाक्य 8 कितें म्हणटा. कीर्तन 103 वाक्य 8. कीर्तन 100 वाक्य 8. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सोसनीक आनी मोगान भरलेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया कीर्तनगर म्हणटा आमचो देव आमचो स्वामी दयाळ आनी कुरपाळ, सोसनीक आनी मोगान भरलेलो आमचो देव मोगाचें नांव. आमच्या देवाचें लक्षण तें. तशेंच जाकोबाचें पत्र 9व्या सोल्यांत जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 11 कितें म्हणटा. जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 11. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुलदार, सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुलदार.
परत कीर्तन 145 वाक्य 8 आणि 9 हे म्हाका सांगायचे. कीर्तन 145 वाक्य 8 आणि 9. कीर्तन 145 वाक्य 8 आणि 9. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुलदार, रागा जावंक सौकास, माया मोगान बरलोलो. मुखार सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया. पळया, सर्वेस्पर दयाळ, काकुलदार, कृपाळ, सगळ्यांचेर आसा ताची दया. पूण आमी कितें जावन आसा मोगाचें न्हू? आमचें जिवीत कितें जावन आसा? काकुलत म्हणली आसा, दया म्हणली आमचे थंय आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें काळीज कितें जालां मोगाचें न्हू? आमचें काळीज कितें जालां? आमच्या काळजांत दयाळाय, काकुलत म्हणली आसा, बोगसाणें म्हणलें आमचें थंय आसा गी मोगाचें न्हू? आमी बोगसूंक तयार आसांव गी मोगाचें न्हू? जेजून कावणे तावन खुर्सा पर्यंत बक्षिलें आनी बक्षिलें आनी बक्षिलें आनी निमाणें त्या खुर्सार कितें म्हणालो? बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात. आमचें थंय बोगसाणें म्हणलें आसा. आमी हेरां थंय काकुलत दाखोवंक तयार आसांव. आमचे थंय ती दयाळाय आसा गी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. मुरये मायच्याय जिवितांत तेंत घडलें मोगाळ भावान आनी भयणींनो. मुरी माई तेच तिच्या जिवितांत घडलें मोगाचें न्हू? ती कितली दयाळाय, कितली काकुलदांत मुरी माई ती जावन आसली. हर एका तिच्या जिविताचें घडीत आमी नियाळ करतना प्रत्येक जावन त्या खुर्सा वाटेच्या पयना वेळार तिणें तिच्या पुतांतय हेरांतय दाखयल्ली ती दयाळाय, काकुलत, बोगसाणें. एक नर मनशाक तेणें शिराप घालोना, एक नर मनशाक वायट ते उलोवना. आपणाच्या पुताक मारतात, ओन व्हरतात, फातरायतात आनी कितें आपणाच्या पुताक केलें निमाणें त्या खुर्सार काळायलें मोगाचें न्हू? पूण तिणें एक नर मनशाक वायट केलें ना. हर एकल्याक खावणे तावन खुर्सा पर्यंत तिणें बक्षिलें आनी बक्षिलें आनी बक्षिलें मोगाळ भावान आनी भयणींनो. तर आमचें जिवीत कितें जावन आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो? आमी कितें करनासा मोगाचें न्हू? आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत कशें चलोवन आसा? एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूंक प्रयत्न करया. थोडे दिसा आदीं एक तरणाटो म्हणालो, पयलें खोटो आसलो, हांव ओपता, ताणें मस्त वायट केलां. ताचे उपरांत एका रितीरे गेलो, नवत्व व्यक्ती जालो, बरो व्यक्ती जालो, एक सोबीत एक बरें जिवीत जिवंक सुरू केलें. पूण लोकांची मनां बदलोनात, लोकांची उतरां बदलूनात मोगाचें न्हू? आनी हो तरणाटो एक दीस म्हजे कडेन येवन रडटा आनी सांगता, म्हज्या जिवितांत बदलावान कितें फायदो बादर? हांवें एक नवो मनीस जावन कितें फायदो बादर? तांणी उलयतलें आनी कांय उलोवचें रावना. तांणी म्हाका केन्चें कांय तांणी बदलूं ना. ती आसा तशी नासात फादर. म्हाका आयकून 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 पुरो जालें फादर. म्हाका थोडे फावटी बघता परतूनी तेंत जिवीत बरें, तेंत फाटलें वायट जिवीत बरें. कित्याक हांवें नवो व्यक्ती जायचे मोगाचें न्हू? आमी थोडे फावटी चिंत करचें न्ही? कोणी एकलो बदलावन जाली, कोणी एकलो बरो जालो, कांय बरेंपण ताच्या जिवितांत दिसलां हाडलां, पूण आमी तें स्विकार करना. ताचे बदलाक तांचे विशयान कोड्यांत उलोवचें, वायटत उलोवचें आनी तांणी नाश जावंक आमी कारान्य मोगाचें न्हू? एका लेखान आमच्या जिवितांत मत्यो वसोवांजेल अध्याय 18 वाक्य 23 तावन 35 त्या बक्षिनांतल्या साकराचे वपार आमी आयकता. त्या धणियान त्या साकराक बक्षिलें, पूण ताणें भायर वचून कितें केलें? ताका कोणें देवें आसलें ताका ताणें बक्षूं ना, ताणें ताका बक्षूं ना, ताणें दया दाखोवना, ताणें ताची काकुलत करूं ना मोगाचें न्हू? आमकां आमचो देव आमचो इतलो मोग करता, आमचो देव आमचे थंय इतलो दयाळ. आमी कदाळय चिंतचें, जर तर देवान म्हजी आनी तुजी पातकां बळयल्ली, आमच्या पातकांची पट्टी उडासा दवरली जाल्यार आज ह्या इगर्जेन कोण्णी आमी बसूंक योग्य न्ही.
हांगा कोणी आसत्याव ना मोगाचे न्हू आमच्या पातकां खातीर आमकां शिक्षा दिल्ली जाल्यार पूण आमचो देव आमचे थंय इतलो दयाळ इतलो काकुलदार इतलें बोगसाने आमच्या देवाक हांव वालता ताच्या काळजांत हांव वालता पूण आमी कितें मोगाचे न्हू म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक बोगसूंक आमी तयार आसा थोडे दिसा एक बापूय म्हजे कडेन आयिल्लो आनी म्हणटा ताच्या पुतान ताका मारल्लें पुतान घरांत हांव भायर घालिल्लें जायतें वायट ह्या पुतान केल्लें आनी ताच्या काळजांत इतले गायी जाल्यात म्हजे लागीं उलयतना हांवें ताका इतलें समजयलें तो कितें म्हणालो फादर म्हाका किडे पडोवन मेल्यार इवन्ना हांव किडे पडोवन मेल्यार इवन्ना म्हूण ताका मात बोगसूंक जाणा ताचे माती खातीर मात हांव मागचो ना फादर म्हाका किडे पडोवन मेल्यार इवन्ना हांव ताका मात बोगसूंक ना ताका मात्र हांव विसरूंक ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी एक घडीत म्हाका उडास आसा हांव कोडयाळ शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री असो हांव आत्मीक डिरेक्टर जावन आसा आमचो भाऊ MP नोरान्ना लॉयर ताची वळख आसा जावंक बरो तुमकां तसो ताणें घडलेलो हो पंगड शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री तसो हांव आत्मीक डिरेक्टर जावन आसा आमच्या पंगडांत एक पडी एक घडिल्लें घडीत कांगनाडी आस्पत्रेंत एका स्त्रियेक हुशार नासली बेडरिडन जाल्ली आनी तिका कांगनाडी आस्पत्रेक उखोल म्हणल्यार बरें हाडल्लें आनी आस्पत्रेंत ती आसल्या वेळार चिकित्सा चलोवन नासल्या वेळार आमचो शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री पंगडाचे तिचे खातीर त्या रुमांत वचून मागणें केल्लें मोगाचें आनी ह्या मागणें करतना तिका तेग पूत आनी तेका सुणां कडेन उलयनासली राग मोसूर द्वेश बोगसाने म्हणलें तिच्या जिवितांत नातल्लें आनी त्या दिसा मागणें करतना सगळे तिच्या कुटुंबाक आपयल्लें त्या गायी पुतांक त्या गायी सुणांक आपयल्लें तिच्या कटल्या बोवारी आसल्लें आनी थंयसर मागणें केलें मोगाचें तिच्या सांगाता ह्या प्रेयर मिनिस्ट्रीच्यांनी मागणें केलें मागणें करतना मस्त रडली मोगाचें मस्त रडली तिच्या दोळ्यांतल्यान इतलीं दुखां वाडलीं आनी निमाणें मागणें जाल्या उपरांत तिच्या त्या गायी सुणांक तिणें लागीं आपोवन पटलून धरल्या बरी तिणें बोगसाने मागलें सूख मागली तिची आनी तुमी पात येतात ना म्हणना तिका आस्पत्रेक उखोल हाडल्लें आनी आस्पत्रेंत जावन डिस्चार्ज जावन येताना ती सोलोवन गेल्ली घडीत मोगाचें सोलोवन गेल्ली हांव कित्याक सांगता बोगसिल्ल्या वरवीं दया दाखयल्ल्या वरवीं काकुलतो दाखयल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण आमचें जिवीत खाली तांकां मात्र न्ही तुवें कोणाक बक्षिलाय ताका मात्र बरेंपण न्ही ताचे चड आमकां आमचे जिवितान करता मोगाचें न्हू त्या देखून जेजून खावणे तावन बक्षिलें खावणे तावन कुर्सा पर्यंत बक्षिलें आनी कुर्सा तावन म्हणलें उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करता नेनांत तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज जेजूच्या काळजाचो मुरयेच्या काळजाचो नियाळ करतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना आमचें काळीज कशें आसा हें आज आमी पळयतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज आमच्या जिविताच्या आमच्या काळजाच्या नितळाया खातीर आमच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर आज आमी मागोवंक प्रयत्न करया मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें गरजेचें मोगाचें न्हू आमचें जिविताचें परिवर्तन जायचें त्या देखून तो जुआंव पावल दुसऱ्यान पापा साहेबान म्हणलें उतरां पवित्र काळीज आमच्या पातकाच्या परतवणेचें उगाम त्या देखून जेजूचें मुरयेचें पवित्र काळीज आमच्या जिविताच्या परतवणेचें आमचें काळजां नवीं करूंक आमकां एक उगाम जावन आसात मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हें आमच्या जिवितान घडोवंक तशेंच पापा फ्रांसिसांनी इ लावडास म्हणल्यार त्या एका अपोस्तलीक पत्रांत पापान म्हणलीं उतरां जेजूच्या मोगाक स्पंदन करचें आनी मोगाचें काकुलतीचें नितीचें जिवीत जियोवचें कितलें गरजेचें म्हणलें पाप साहेब सांगता त्या देखून आमच्या जिवितांत जेजूच्या आमची काळजां जेजूच्या मोगाक स्पंदन करचें आनी आमची काळजां मोगाचें काकुलतीचें आनी नितीचें जिवीत जियोवचें कितलें गरजेचें म्हणलें आमकां सांगता मोगाचें न्हू तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो एक घडी सगळां आमचे दोळे दांबिया मोगाचें न्हू सगळां आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया
आमी जेजूचें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें. हे म्हजें काळीज देवाच्या मोगान बरोवंक आमी मागया. जेजूचें मुरयेमाचें काळीज मनशापणान भरलेलें काळीज आज आमचें काळीज मनशापणान भरचे खातीर आमी मागया. जेजूचें काळीज दयाळायेन काकुलतीन भरलेलें काळीज आमचें काळीज दयाळायेन काकुलतीन भरलेलें काळीज जावन रुपीत करूंक आमी मागया. जेजूचें काळीज बोगसणेचें काळीज आमचें काळीज बोगसणेचें काळीज जावंक एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर आसूं दी मोगाचें न्हू. एजेकियल प्रवादीची उतरां परत एक घडी हांव उसारतां, म्हजे उपरांत तुमी सांगाता म्हणचें. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवारतलो, नितळ उदक हांव तुमचेर शिवारतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात, आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या खोटेपणांतले, हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या खोटेपणांतले आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतले, आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतले नितळ करतलो. नितळ करतलो. एक नवें काळीज, एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, हांव तुमकां दितलो. आनी एक नवो आत्मो, आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले, तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज फातराचें काळीज हांव काडटलो, हांव काडटलो. आनी तुमकां आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. आनी एक मासाचें काळीज दितलो. एक मासाचें काळीज दितलो. आनी एक मासाचें काळीज दितलो. आनी एक मासाचें काळीज दितलो. आनी एक मासाचें काळीज दितलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तर आतां आमी आराधनाक फुडें वता आसतना तेचो जेजूक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या वेदीचेर आमी स्वागत करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचें काळीज मासान भरलेलें काळीज, आमचें काळीज नितळ निर्मळ काळीज जावन, आमचें काळीज मोवाळ मोगाळ काळीज जावन जेजू तुज्या काळजा सारकें खालतें बोळें जावन रुपीत कर म्हणून त्या जेजू कडेन आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. हर एकल्यानी आमी मागोवंक जाय. आमचें काळीज बरें जालें, आमचें काळीज नितळ जालें, आमचें काळीज निर्मळ जालें जाल्यार, आमचें काळीज मोवाळ मोगाळ जालें जाल्यार आमचें चिंतनां नितळ जातात, आमचें उलोवणें बरें जाता, आमचें जिवीत सोबीत जाता, नंदन जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून आज साक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन ह्या आराधना वेळार त्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. आनी आतां आराधनाक आमी आयती जावया. आराधना आराधना स्वाधी साक्रामेंता. आराधना आराधना स्वाधी साक्रामेंता. मुक्ती मोना कळत्या कळसा करतांव तुका नपा. मुक्ती मोना कळत्या कळसा करतांव तुका नपा. आराधना आराधना स्वाधी साक्रामेंता. आराधना 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 स्वाधी साक्रामेंता. मुक्ती मोना कळत्या कळसा करतांव तुका नपा. मुक्ती मोना कळत्या कळसा करतांव तुका नपा. करतांव तुका नपा. जिविताचो उणक तूं आमकां मोगाचो ग्रस्त व्हरतो
आमच्या आत्म्याचो जिविताचो हुंड तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता हर एका दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधना आराधना स्वादी सक्रामेंता आराधना आराधना स्वादी सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या कलसा करता तुका नमा करता तुका नमा संवसाराचो उजवाड आमच्या जिविताचो काळोख धांवडोवचो आमकां हरी एकल्याके समाधान दिवचो आमकां हरी एकल्याके बरो कसो सोमी आमच्या मुखार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या सोमयाक मेळोवंक आमी अत्रेकता ह्या सोमयात हांव आत्मीक बरेपण दादोसपण जोडूंक ह्या पवित्र थळाक आमी हांगासर आयल्या मोगाचे न्हू सोमी आमकां शांती समाधान दिता सोमी आमकां हरी एकल्याके आपोडता सोमी आमकां हरी एकल्याके बरें करता मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून तूं जेजून म्हणलें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड हरी एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो खरो उजवाड आपूण म्हणून सोमयान वळखून घेतलें मोगाच्या भावा आनी भयणी तुज्या जिविताचो काळोख संपूर्ण पयस करचो तुज्या जिविताचें दूख तुज्या जिविताची बेजाराय तुज्या जिविताची खंत हुस्को तुज्या जिविताचें ना समाधान हरी एक तुजे तावन पयस करन तुजें जिवीत शांती समाधानाचे संतोषाचे करचे तुझ्या जिविता उजवाड दिवचो सोमी जेजू क्रिस्त या उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा जिविताचो उंडो तो मोगाच्यानो जिवी दिवचो उंडो मोगाच्यानो या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा त्या सुमयाक आमी पळयतना त्या सुमयाचो अनुभव आमी जोडटा आसतना या संवसाराच्या उजवाडाक सुमया जेजू क्रिस्ताक आमकां समर्पण करया आमचे हरी एकल्याचें जिवीत तुझ्या उजवाडान बरं तुझ्या उजवाडान परस जोडून दी म्हणून त्या सुमयाक समर्पण करन त्या सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया मोगाच्यानो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावचो तुका मेळूंक आशेता आत्मीक सकत लालयता तुका मेळूंक आशेता आत्मीक सकत लालयता हर एक दिसा भोगूंक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधना आराधना स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या कलसा करता तुका नमन करता तुका नमन मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजू बरो गवळी ताच्या शेळयां खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाच्यानो ताच्या शेळयांक जिवी दिवच्या खातीर त्या देखून जेजून म्हणली उतरां जुवांच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 10 हांव आयलां जिवी दिव बरोवन ओमतोच्या मापान जिवी दिवच्या खातीर आनी हरी एकल्याकी जिवी दिवन
बरें करीत मुखार गेल्लो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताची जर ताचे जावन जिवीत वालता मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी हर एकली नाश्वर मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत. सोम्या विने आमकां जिवीत ना, सोम्या विने आमकां बोळ ना, सकत ना. आमचें संपूर्ण जिवीत सोमी एक बरो गवळी जावन आमकां ताच्या शेडयांक दिसपतें चलयता, आमचें जिवीत चलोवन व्हरता, आमकां हर एकल्यागे वळखता, आमच्या नांवान उलो करता, आमचो हर एकल्याचो मोग करता, आमचे हर एकल्याची जतन करचो सोमी हांगासर आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. असल्या देवा सारको दुसरो देव ना, असल्या सोम्या सारको दुसरो सोमी ना, असल्या वर्तेपण आमकां खंयसरी भोगूंक मेळना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुज्या काळजाच्या गुंडायेतान भावार्थान फातयेनीन ह्या जेजूचेर विश्वास दवर, ह्या जेजूचेर फातयेनी दवर. ओ जेजू आमचो गवळी, आमचो सोमी म्हणल्यार वळखून घेवन आमकां जिवी दिता म्हणल्यार वळखून घेवन तुका त्या सोमयाक समर्पण कर. तुझे सगळे कश्ट दुख बेजाराय समाचे पिडा शिडा सगळे तुझे आनी तुझे कुटां सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण कर. तो गवळी खरेपणी आमच्या संगात आसा, आमची जतन करता म्हणल्यार वळखून त्या सोमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. त्या सोमयाक आमचे जिवीत आमी समर्पण करया. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिविता जरी आमकां पावचो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिविता जरी आमकां पावचो. तुझे जिवीत आशेता आत्मेकाणाक लालयता, तुझे जिवीत आशेता आत्मेकाणा लालयता. हर दिसा तुझे संगी चलो आशेता, हर एक दिसा तुझे संगी ओलो आशेता. आराधना आराधना स्वामी साक्रामेंता, आराधना आराधना स्वामी साक्रामेंता. भक्ती मोना कलत्या कलसा करता करता तुका नमा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तुझे हजर कोण याकडे ओळखून घेता सोमया, तुका आराधन करता, नमन करता, स्तुती करता, संपूर्ण तरान आमकां तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. मोगळाचे जेजू याकडे हांगासर जमलेल्या सत्तर भाव भयणी तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. या विविध माध्यम मारिफात गांवांत जावन परगांवांत जावन ह्या आराधनान वांटेले जावच्या हर एका भावनाक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. हर एकल्याचे तुजी नदरगाक, हर एकले तुजे काकुल वळय सोम्या, तो संसाराचो वसवा, तो बरो गवळी, हर एकल्यागे जिवीत दी सोम्या, हर एकल्या सांगात राव सोम्या, म्हणजे जिवीत तू सोडून व सोम्या, हर एकल्या सांगात राव सोम्या, हर एकल्याचे जिवीत तू सोडून व सोम्या, हर एकल्यागे तुझ्या कृपा बेसावानी बस सोम्या. आणि त्या मारिफात तू खरेपणी संसाराचो वसवा आणि बरो गवळी म्हणले आमकां सोम्या. सोम्या तुका आराधन महिमा मान मोगळा भाव सोम्या. हालेलुया 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 आराधना स्वामी साक्रामेंता.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान. एक घडी बरो मौनपणी सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमची नदर उबारया मगाच्यान. मनशापणान बरलोलो आमचो जेजू हांगसर आसा. कालत्या बळ्या काळजाचो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे सांगात आसा मोगाच्यान. आमचो हरी एकल्याचो ताका मोग आसा. आमचो हरी एकल्याचो हुस्को ताका मोगाच्यान. आनी त्या देखून केन्ना त्या कोडकारान जेजूक म्हळें तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी तक्षण जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जा. म्हाका खुशी आसा नितळ जा. मोगाच्या भावा भयणी तुज्या काळजाच्या गुंडायेतावन ताका उलो मारतना तो तुका आयकता. तो तुका पळयता. तुजी बोगणां तुजें दूख ताका समजता मोगाच्यान. ह्या संवसारांत कोणायकी तुजें दूख बेजराय खंत समजना जाल्यार ह्या सुमयाक हरी एक संगती समजतात मोगान भवन आनी भयणीनो. तेरगून आमकां बरें केल्लो बरो कसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे सांगता आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 17 तावन आमी वाचले जाल्यार जेजू ती गूण करची सकत वाळून आसली. जेजू तावन ती गूण करची सकत वाळून आसली मोगाच्यान. आनी वाक्य 19 आमकां म्हणटा जेजू तावन दैवीक सकत बायसन सोमेस्तांक गूण करतली देखून तो लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हणून उरडातलो. लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हणून उरडातलो मोगाच्यान. आमी हांगासर बसून आसा आमच्या कुडीच्या हातांनी न्ही पूण आमच्या भवर्ताच्या हातांनी भवर्ताच्या काळजान भवर्ताच्या मोनान ह्या जेजूक आपडूंक आमी प्रयत्न करया. भवर्ताच्या नदरेन जेजूक आमी आपडूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्यान. आमचें तन मन सुमयातय आमी उबारया मोगाच्यान. तो एकल्यातय मात्र दुसरी खंयचीय राटवळ नाका. दुसरी खंयचीय चिंतना नाका. फकत त्या जेजूक पळया. त्या जेजूचे नदर दवरा मोगाच्यान. तो जेजू तुका पळयता. आनी तुमी सांगा त्या ल्हान भुरग्या जुवा बर्कमन साबरे सांगा जेजू तुजो आणी लायला तुजें आनी कोण तुमची नांवां सांगून सांगा आयला तुजे मुखार आसा म्हूण काळजान लावन सांगा. एका भुरग्या भाशेन सांगा. एका भुरग्या भाशेन उलया मोगाच्यान. ताचे जावन ती सकत कुरपा वालता मोगाच्या बाबा भयणी. आज ह्या पवित्र तळाक येताना तुज्या काळजा मनान कितेंय अत्रेग कितेंय ते सामान घेवन हांगासर आयलाय जावंक बरो तो तुका पळयता मोगाच्या भावा भयणी. तो जेजू पळयता. ताका हरी एक संगती समजातात. ताका बोगणां आसात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. कीर्तन 62 वाक्य 5 आनी 6 अशें म्हणटा देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवोसो तोच म्हजें कडाप म्हजें थारान म्हजें कोटे देखून हांव केदींच आलसो ना. कितलेय कश्ट कितलेय समस्ये कितलेय दूख कितलेय पिडाशिडा येवं दी म्हजो कोटे म्हजें भद्रासरो म्हजें कडाप म्हजो सोमी. त्या देखून धैर्यान सांगा हांव आलसो ना हांव दलसो ना. कित्याक म्हजी पातयेनी म्हजो विश्वास म्हज्या सोमयाचेर. तुमचे दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. ही उतरां एक घडी काळजान तावन पातयेनीन म्हणा देवातय मात्र देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच
तो एकलोसो म्हजो बरोवसो म्हजो बरोवसो तोस म्हजें खडाप तोस म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें तारण म्हजें कोटे म्हजें गोठें देखून हांव केदींच हालसो ना 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 प्रेज द लॉर्ड Praise Lord, प्रेज द लॉर्ड praise Lord, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. तुमची जबाब आमची काकुळत कर 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 देव मनीस जाल्ल्या जेसू आमची काकुळत कर मनशापणान भरलेल्या जेसू आमची काकुळत कर देवाच्या मोगान भरलेल्या जेसू आमची काकुळत कर हर एकल्यागे बरें करीत गेल्ल्या जेसू आमची काकुळत कर पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेसू आमची काकुळत कर मेल्ल्यांक जिवी दिल्ल्या जेसू आमची काकुळत कर संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसा म्हणल्यार जेसू आमची काकुळत कर जेसू जिविताच्या ओंड्या आमची काकुळत कर जेसू आमच्या सोमिया आणि दनिया आमची काकुळत कर जेसू आमच्या सोडवंदरा आमची काकुळत कर जेसू आमच्या भुजोंदरा आमची काकुळत कर जेसू आमच्या राखण्या आमची काकुळत कर जेसू आमच्या मोग करणारा आमची काकुळत कर जेसू आमच्या सर्वस्वा आमची काकुळत कर जेसू आमच्या राया आमची काकुळत कर आमची काकुत कर आमची काकुळत कर आमची काकुत कर आमची काकुळत कर आमची काकुत कर आमची काकुळत कर तर त्या जेसूक म्हणया तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो सर्वस्व तुमचो म्हजे पातयेनी ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत गावन जेसूचेर आमचो भावार्थ पातयेनी आमी परगट करया तो एकलोच आमचो देव आमचो समी म्हणून आमी वळखून घेवया 502 उभी राहूया ನೂರ 2 ಪೇಜ್ So asu tumu soragonda tumu soboar east tumu sodhe tumu so astro Tomo soragonda Tomo somogali Tomo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तेक तुझी सेवा करता हांगा आसा आमचो उजो हात वयर उगल्या आणि सांगा हांव हांगा आसा सगळ्या काळजांता त्या जेजूक आराधन करया आराधन करता त्या जेजूची स्तुती करया तुझे संपूर्ण तुमकांच त्याच्या पांयां तळे समर्पण करा तो देव म्हणून ओळखून घेया आणि सांगा हांव हांगा आसा तुमचे सगळे काल जमान्यान कितें घेवन हांगा आयल्यात सगळे ताका उबान दी आनी म्हणा हांव हांगा आसा जेजू हांव हांगा आसा तुज्या पांयां तळे आसा म्हजेर नदर घाल मुझे काकुल तो वाडय मुझे बिरमन पाव जेजू हांव हांगा आसा हांव आयलां जेजू म्हज्या काळजामणाचें दूख घेवन म्हजी तेसावां घेवन म्हजी बेजाराई घेवन म्हजी पिडा शिडा घेवन जेजू हांव हांगा आयलां सांगा सांगा हांव हांगा आयलां हांव हांगा आसा म्हण सांगा हांगा
वासा जेसू हांगा वासा. आम्ही दुसऱ्यांच्या रानगावचे तू मुजो सोडवणदार, तू मुजो शिकवणदार, तू म्हजी गठाई, तू म्हजो देव. वही मोगाच्या भावा भयणी सकड संगती रावन आमकां सुडका सोडवून दिवचो आमचो सोडवणदार हांगासर आसा. तरीकून तो जर्ती करूंक नीत करूंक न्हय, बगार बादशावी करूंक आयिल्लो, सोडवून दिवंक आयिल्लो आमचो सोडवणदार, आमचो सुमी जेजो क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आसा. खरेपणी आमचो सुडका दिता तुजलो. ताचे मुखार खंयचीय वायट सकत रावना, खंयचेंय खोटेपण रावना, फकत भलायकी बरेपण वालता मोगाच्या बाबा भयणी. तरी करून तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो शिकोवणदार, तूं आमची गटाय, तूं आमचो देव म्हणलें वळखून त्या सुमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. तूं मोसो सोडवणदार, तूं शिकवणदार, तूं मोची गटाय, तूं मोसो देव, तूं मोसो सोडवणदार, तूं मोसो शिकवणदार, परत आत्वयर बऱ्या. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजी रूपण सोदता, सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा वासा. हांगा वासा सुमिया हांगा सोम्या म्हाका तूं समर्पण करता, म्हजे उणे मन समर्पण करता. सुमिया म्हजे कुटुंब समर्पण करता, म्हज्या मोगाच्यांक समर्पण करता, म्हजी कृषी म्हजो वावर समर्पण करता, म्हजे सर्वत्व तुका समर्पण करता. सांगा मोगाच्यान परत परत सांगा तुमच्या काळजांत जावन सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा. हालेलुया जेसू, हालेलुया जेसू, हालेलुया जेसू, हालेलुया हालेलुया. आमच्या दुनियात आमच्या तकलेच्या दौऱ्या मोगाच्यानो दुनियात तकलेच्या दोन मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमी हांगा आसा, सुमी सोडवणदार हांगा आसा. ह्या घडये तुका सकड पिडेशिडे आणले, तुज्या कश्टा दुखां आणले, तुज्या वायटपणांतले सकड सुमी तुका सोडवून दिता, भलायकी दिता, बरें करता. सुमयाचेर फातीर दवर, सुमयाचेर विश्वास दवर. मोगळा जिजू ह्या भाव भयणीक ह्या घडये आपडून तांचे पवित्र हात तांचे तकलेचेर दवरले आसता. सुमिया तांच्या हाता मारी वा तुजी सकत तुजी कृपा त्या कुड्यान ते वाळून दी. सुमिया भलायकी बरेपण समाधान संतोष सर बरेपण तांकां दी. सुमिया touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty healing power flow flow flow. Jesus touch 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 touch, Jesus touch touch, Jesus heal heal heal, Jesus touch touch touch, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty healings take place Lord. Hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. मुगाळम भवनांनी बहिणीनो हांव पक्षी गेरे आसो
गेले त्या मंगळारा ह्या हप्त्यांनी ताच्या वयल्या मंगळारा एक आवय तिचो एक तरणाटो पूत तो कुडीन ताच्या ऊन आसा 23 वर्सां प्राय सारकें उलयना सारकें ताचें चिंतूंक वावरूंक सकाना इगजेक आयल्या वेळार इल्लेशें उलोवचें आनी आसतलें फाटल्या भांगार बसल्लो आवय सांगाता आनी एक ब्रदर येयल्लो सांगाता आपोनान मिसा उपरांत आराधनांनी जावन जेवण जाल्लें म्हाका येवंक मेळोंक आयली हांवें एक पळयल्लें त्या आवयच्या तोंडार कित्याक की म्हळ्यार असल्या भुरग्यांक 20 आनी 3 वर्सां प्राय तरणाटो आनी कितेंच ना आवयन राग करूंक ना आवयच्या तोंडार बावुल्लें तोंड पळोवन नजो आवयन राग करूंक नजो केलें जाल्यार तो उस्तांबळ जाता तरी पूण तिच्या तोंडार एकच हांसो स्मायल हांसो आनी तिच्या तोंडार संतोश हांवें तिका विचारलें हें कशें साध्य तुजे वरवीं हर एक घडी म्हळ्यार 24 आवर्स तुवें कशें हांसून आसचें तुवें कशें संतोशान रावयेत ह्या तरणाट्याक तुवें पळयचें पतीत सरला आनी जायते कश्ट जात तुजे कितें साध्य आनी ती म्हाका एकत म्हणाली म्हाका गोत्त ना फादर पूण म्हजो स्वामी म्हज्या सांगात आसा म्हजें बोळ तो म्हजी पातयेनी ताचेर फादर हांव ताचे कडेन मागतां त्या देखून म्हज्या तोंडार संतोश म्हज्या तोंडार उल्हास म्हज्या तोंडार दादोसपण हर एक घडी दिसता फादर कित्याक हांवें राग करूं नजो राग केलो तो उस्तांबळ जाता म्हणाली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग जनो सांबावलान कोरीन घरां बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 तावन आमी पळयलें जाल्यार अध्याय 12 वाक्य 1 तावन सांबावलो ताणें देखिल्ल्या त्या दर्शना विशांत ताणें देखिल्ल्या ताका मेळिल्ल्या त्या उगडापणा विशांत उलयता कित्याक लोक बाडाय उलयतलो दुसरे बाडाय उलयताले त्या देखून सांबावलो म्हणटा तुमी उलयता जाल्यार हांवें कितें उलोवं नजो म्हज्या जिवितांत ती जायते वडपोवन बाडाय उलयता जाल्यार सोमियान केल्लें सोमियान म्हज्या जिवितांत गेल्लें वर्तेपण आश्चर्यां अद्भुतां म्हजे लागीं उलोवंक इतलीं आसात आनी एका उलोवन मुखार वेताना तो म्हणटा हांवें गर्वान बरो नातल्याक सोमियान म्हज्या कुडींत एक कठीण पडापड दूख दिल्या म्हज्या कुडींत सोमियान हांवें अहंकारान गर्वान बरो नजो म्हणल्या खातीर एक कठीण दूख पडापड दिल्या आनी एका घडये सांबावलो सोमिया कडेन मागता सोमिया म्हजी ही दूख काण व्हर म्हजी ही पडापड काण व्हर आनी तो वळू ताका थंयसर वाक्या 8 वा आयकूंक मेळिल्लीं उतरां मोगाचें न्हू म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्कतगायंत म्हजी सकत दिसून येता म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्कतगायंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें न्हू त्या देखून उडास दवरा थोडे पटी आमचे कुरीस एकत्वटी मायाक जायनात आमचे कश्ट एकत्वटी नापाई जायना आमची पिडाशिडा एकत्वटी गूण जायना मोगाचें न्हू पूण एक उडास दवरा सोमियाची कृपा आसा सोमियाची सगळी सकत तुज्या जिवितान वालता मोगाचें न्हू थोडे पटी त्या सन्निवेशा वेळार कळना जावंक बरो ते घडीत मुक्त जाल्या उपरांत इल्लेशा तेंपांत तुमी फाटीं पळया तुज्या कश्टा वेळार ताची कृपा नातल्ले गी तुज्या दुखा बेजारा वेळार तसो सांगात नातल्ले गी ताचें आजारपण तुज्या जिवितान नातल्लें गी तूं भोगताय मोगाचें न्हू त्या देखून सुमी केन्नाय आमकां सोन्ना सुमी एका घडये आमच्या सांगाता आसा मोगाचें न्हू त्या देखून कीर्तन 103 वाक्य 8 आनी 10 म्हणटा फुडें हांवें वाचल्लें सर्वेस पर दयाळांनी कृपाळ स्वस्तीक आनी मोगान भरलेलो तो सदांकाल आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून रावचो ना आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुण्यावांक फावो तें परीकपण घेना त्या देखून तो कृपाळ तो दयाळ आमचे ती निरंतरी कृपा वळयत आसा
मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो असलो सुमी आमचो मोगाचेनो असल्या सुमया मुखार आमी आसाव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमचें जिवीत ताचें आमचें जिवीत वत्तें मोगाचेनो आमच्या जिवितांत जायतीं आजापां अद्भुतां घडटा आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या बगलेक रावता आमचें जिवीत चलोवन व्हरता मोगाचेनो आमी भियोंक पुरो कांगाल जावंक पुरो देदेस्पो जावंक पुरो पूण सुमी बिलकुल आमकां सोडिना मोगाचेनो तो आमचो सुमी आमचो देव तरी नन्न देवने नन्न येसुवे ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ तरीकून आमच्या अस्कत गायंत ताचें बोळ पड जालता ताची सकत संपूर्ण पड जालता ही आमी वळखून घेवया आनी सुमयाच्या नांवाक महिमा स्तुती दिवया मोगाचेनो सगळे आमी उबे रावया थाळयो आमी पेटया काल जमान्यांत हांव सुमयाक आमी आराधना ओगळाप दिवया मोगाचेनो कित्याक आमच्या जिवितांत असरिया अद्भुतांगोचे ताणे मोगाचेनो ताची कृपा निरंतरी आमच्या जिवितांत वाळोवनूच आसा मोगाचेनो आमचें जिवीत निरंतरी आमचो सुमी चलोवन आसा आमी कितलीं भागी मोगाचेनो कोणीय सांडचें जाल्यार हांव तुमकां सांगचो ना म्हणलीं उतरां आनी त्या उतरा प्रकार सुमी आमच्या सांगात आसा तरीकून त्या सुमयाची स्तुती करया मोगाचेनो आनी त्या सुमयाचे हजरपण आमच्या जिवितान बघून त्या सुमयाक आराधन कर नमन कर हें गीत आमी गावया ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 alleluia. 566 आमी पत्की जाल्यारी आमकां नितळ निर्मळ केल्लो मोगाचेनो देवाचो मोग आमकां उगडाप केल्लो आमच्या संगात हर एका घडये हर एका दिसा आसचो आमचो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया ताच्या नांवाक आमी महिमा दिवया मोगाचेनो ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನೋ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನೋ ಅಲೆಲುಯಾ 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 Alleluia, alleluia, alleluia. रात दीस म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक आसा मोगाचेनो आमचे जिवीत उजवाडान बरोवन ताच्या मोगान बरोवन हातां मेटा मेटांक म्हणल्या बरी आमचो हात धरून चलोवन वचो सुमी मोगाचेनो आमकां केदींच सोडचो ना तसलो सुमी आमच्या मोगार आसा त्या सुमयाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया मोगाच्या भावा भयणीनो त्या सुमयाक आमी आराधन नमन करया मोगाचेनो त्या सुमयाच्या नांवाक महिमा आमी स्तुती दिवया मोगाचेनो
ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sakra mi dibigalia mogachano. Mateus Vangel अध्याय 8 बघा 26 तावन मी वाचताना जेजू वारे वादळ थंड करता मोगाच्यानो. जेजू न्हीद करतलो वारे वादळ उठुल्ले सिस बियान कांगाल देदेसपो जाले. जेजू लागीं वचून आमी बुडता आमकां बचाव कर म्हणाले. आनी जेजू उठून कितें म्हणालो, इतले बिजूड कित्याक, कितलो उणो भावार्थ. तशेंच जेजू उदकाचेर चलोवन ताचे सिसा लागीं येताना मेल्ले म्हूण तांणी चिंतलें. आनी जेजू म्हणटा हांवूच तो. आनी त्या घडये पेद्रू कितें म्हणालो, सोमिया तुंचो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे अशी येवंक फर्माय. तक्षण जेजू म्हणालो ये. आनी पेद्रू उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण एक घडी उदकाक ताणें पळयलें बुडोवंक लागलो. म्हाका बचाव कर म्हणून बोबो घालूंक लागलो. आनी जेजू म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्या दुबावलोय. मोगाच्यान सगळ्यां आमी दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसूं दी. आमची पातयेनी आमचो भावार्थ कितलो मोगाच्यान. सोमिया मुखार आसां तर ह्या घडये दुबाव नाका मोगाच्यान. तुजो भावार्थ थीर कर, घट कर. आनी आज ह्या पवित्र ताळाक हांगासर तूं आयलाय. तुज्या काळजा मनान कितें तें सवा मागणी घेवन हांगासर आसाय. ह्या घडये पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक भावार्थान सांग मोगाच्यान. सांगा. केन्ना आमी ताचेर विश्वास दवरता, केन्ना आमी ताचे कडेन मागता, आमच्या जिवितांत तो असर्या अद्भुतां करता मोगाच्यान. पर म्हजे कडेन एक स्त्री उलोवंक आयली. तांकां एक सुपर मार्केट आसा आनी आयतारा मिसाक वचोना, 2 आयतारा मिसाक वचोना आनी सोमारा बिजनेस नातलें. आनी ती म्हणटा फादर हांव मिसाक वचोनातली, आलसाय जाली वचोना, पूण बिजनेस बरें जावना. म्हज्या जिवितान केन्ना पुरो हांव मागलां. म्हजें जिवीत आत्मीक जिवीत भावार्थान हांव जियेल्या. म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण म्हाका मेळ्ळां बादा, पूण केन्ना मिसाक वचोना. म्हज्या जिवितान बरेंपण जावना. देवाचे दुबावल्या वेळार, पातयेनी अस्कत जाल्ल्या वेळार आमकां बिजनेस बरें जावना म्हणून. आनी काल पर पवित्र दाळाक आयली, मागून गेल्ली. आनी काल परत पणकर म्हणटा फादर मागून गेल्ली, बरें बिजनेस जालें फादर. देवान जायतें दिलें, दाराळ मापान दिलें फादर. मोगाच्यानो आमचें जिवीत तशेंत. केन्ना आमी पातयेता, विश्वास दवरता, भावार्थान मागता, सोमी बरोवन ओमतो ज्या मापान दिता मोगाच्यानो. त्या ठिकाणी ह्या घडये आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाच्यानो. आसा तशें समर्पण करया मोगाच्यानो. तुमचे कुटुंब ताच्या पांयां तळा हाडा. कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक, गांवांत तशें परगांवांत आसलीं भावंडां, तुमची ल्हानां भुरगीं, तुमच्या कुटुंबांतले युवा जाणां, तरणाटे, काजारी जोडी,
आनी प्रत्येक जावन मालगडी प्रायवंत पिडेस्त भावंडा तांचे खातीर बावर्तान मागा, विश्वासान मागा, तुमचे सगळे कुटुंब आशिर्वादीत जावचे खातीर मागा. कोणे तुमचे लागीं मागोंक सांगला, ह्या पवित्र थळाक येताना कोणा तुमच्या मागण्याची बसोवणी तुमी केल्या. थोडे फुडें आमी मागता म्हणून म्हणटा, मागा नांव कोणा खातीर मागता म्हणून सांगला तांचे खातीर मागा. हांव ह्या घडये जे कोणा खातीर पुरो हांवें मागता म्हणून बसयलां तांकां हर एक लागी सुमयाच्या पांयां हांव समर्पण करून मागता. आनी तशेंच तुमकां कितें दूख बेजाराय समस्या पिडाशिडा आसा सगळे सुमयाच्या पांयां समर्पण करा. पवित्र पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवादीच्या उतरांनी ताणें आमचे रोग पुरो आपणाचेर घेतले. सुमयान सगळी पिडाशिडा आपणाचेर घेतली, ताणें ववयली म्हणटा. तुमची सगळी पिडाशिडा सगळी ताच्या पांयां समर्पण करा. आमच्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या कुरड्यान जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हूण बोबो मारतना लोकांन तोंड ना म्हूण ताका बेश्टायलें जाल्यार बावार्थान ताणें परतून बोबो घालतना ती बोब जेजूच्या काना पावली, ताका आपोवन धाडा म्हणालो आनी जेजून ताका बरो केलो. आज तुवें तुज्या बावार्थान जेजूक उलो मारतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, काकूल कर, म्हाका गूण कर, म्हाका बरो कर, म्हजी पिडाशिडा म्हजे तान पयस कर मागतना मोगाच्या बाबा भयणी जेजू तुका आपडटा, जेजू तुका गूण करता, भलायकी दिता. बाबा भयणी पातयेनी माग, संपूर्ण तरान तुका ते समर्पण कर. आनी प्रत्येक जावन तुमच्या काळजा मनांनी कितेंय राग, द्वेश, मोसोर, फारीकपण आसा जाल्यार कोणाय कडेन उलोवन येना, बोगसना, मोगाच्या सुमयाक सरेंडर करा, सुमयाक समर्पण करा. चरत दीस संवसार आज आसाय फाल्यां उरता इंगी म्हणून उरता घेवन आमकां कोणायकी कळीत ना. मोगाच्या बाबा भयणी त्या देखून राग, मोसोर, द्वेश, फारीकपण नाका. तुजें काळीज मोगान भर, तुजें काळीज मनशापणान भर, तुजें काळीज दयाळेन काकुलतेन भर. सुमया कडेन माग आनी कोणा कडेन पुरो राग आसा उलोवन येना तांचे खातीर मागा. तांकां सुमयाच्या पांयां समर्पण कर. ह्या घडये तांचे कडेन मागा. सुमी तुमकां भलायकी दिता, सुमी तुमकां बरेंपण दिता. तांचे खातीर मागतना मागा, बुगसून मागा, काळजान जावन मागा मोगाच्यान. आनी सुमयाचे आशिर्वाद ह्या घडये आमी जोडच्याक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक. Idia voda sakramenta sustang naman koruya ubila diarupa bola noyoriti adaya salvon vecha uskutlisya bavartaci bodhivya sasai bapa tasai puta asani stutisa patri maima sasta sasta ekastarya hasita Spirita sama sami avarta. Amen. प्रार्थुया ये देवाविचे साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सदांच आमचे आमी बगीसर गो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करू. आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसा ते देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता क्लेरा आल्मेडा सांताकट्टे रोशन डेसिंता मेंडोन्सा मूड बेळ्ळे मतायस डिमेलो नीलावर विन्सेंट सिसिलिया रॉबिन मिनेझस मंगलोर डीना क्रास्ता बहरीन लिस्टन जेश्मा बजाल नॉलेम शानोल डिसोजा कोळालगिरी आसो आज फर्स्ट बर्थडे ऑल्विन डिसोजा बाजाल डियाना फर्नांडीस सांताकट्टे मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटुंब बेंदूर रिशान मिनेझस कलमाडी रैना आनी ऑल्विन रॉड्रिगस कंजार अश्विन कोरेया उद्यावर प्रकाश आनी रेश्मा प्रसन्ना कल्याणपूर डॅलन डिसिल्वा कल्याणपूर लुसी रॉड्रिगस उपूर जॉस्विन डिसोजा ब्रह्मवार तशेंच जेम्स वाज आनी कुटुंब मणिपाल ऑल्विन वाज तोट्टम थॉमस डिसोजा वर्काडी वसंता आनी सुनीता शेट्टी बॉम्बे एलिज वाज मणिपाल हांच्या तेसावां पासत विन्सेंट आनी एलिझाबेथ कार्डोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता शार्लेट पिंटो उडपी लिली डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जॉयस डिसोजा कांजार स्टॅनी मॅक्सिम डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता विना स्टॅनी डिसोजा पेत्री फेलिक्स आनी तेरेजा पुर्तादो हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अन्सिल्ला ऑलिवेरा केम्मन घरच्या आल्मा खातीर मीस दिता वेलेरियन मेरी पिकार्डो कलमाडी Santo samka aspokta Somya mandiran pyariktana Belidan bedong kayang Ukaran kergandita Nektar amkan kermor parata Nektar amkan kermor parata Patki somya ami ai lang tu chi sa shi kakul tam chi dai tung da ke favor nai or ong ka somya tu chi boy ke bok shi no am chi phat ke Porto Santo Sanka aspokta Somya mandiran pyariktana Belidan bedong kayang Ukaran kergandita Nektar amkan kermor parata Nektar amkan kermor parata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त जी कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो आज पवित्र सभा मुरयेच्या कातावीन काळजाचे फेस्त आचरण करता मुरयेचें काळीज हांवें येदोळूत सांगलें देवान देवाच्या मोगान भरलेलें काळीज आनी त्या देखून पेल्याच्या सेवेंत तें जिवीत तिणें जरयिल्लें तीच मुरी माई आमकां एक आदर्श जावन आसा आमची काळजां मनां आमची जिवीत देवाच्या मोगान भरून पेल्याच्या सेवे साकरेंत आमचें जिवीत आमी हर एक दिसा जोरोंक आसा मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलान आमी पळयता मुरयेक सभा संगत्यो समजोनात पूण सकयल संगत्यो तिच्या काळजांत तिणें जागोवन दवरल्यो मोगाचें न्हू थोडे बडी आमी सोंसणीक जावन खालती बोळी जावन आमी बसते तोंडान उलोवन कोणाचें मोना मोडच्या बदलाक आमचे भितर थोड्यो संगती आमी आटोव करन नियाळ करन देवाक समर्पण करन देवाची खुशी करचें कितलें वर्तें बोन हें आमच्या जिवितांत गडाजय मुरये माया बरी तर आज मुरये मायेक त्या वेलांकणी मायेक भलायकेच्या मायेक आमी मान करतना तिची ससाई आमी मागून घेवया तिचे सारके आमी खरेपणी जेजूचे सीस जावंक पाटलावदरी जावन आमचें जिवीत मुरये माये सारकें एक नितळ निर्मळ जिवीत आमी रोपीत करूं आनी आमची काळजां मुरयेच्या काळजा सारकीं
खालती ती बळी करूंक देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन भरलेली काळजान जावन रुपीत करूंक तीच मुरी माय आमचे खातीर पुता लागीं विनंती करून जाय असली कृपा आमकां मागून दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. तरी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें वेताना आमच्या पातकाची दूख आमी धरतना सबार पोटी आमच्या काळजांत राग द्वेष क्रोध मोसोर फारीकपणाची चिन्नां आठवून आमचे जिवीत आनी हेरांचे जिवीत नाश केल्ल्या खातीर ते जिवीत आमचे तशें हेरांचे जिवीत कोडू केल्ल्या खातीर मुरये माये कडेन एकामेका लागीं देवा लागीं बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी म्हणया. हांव भक्ती सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां गेल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसतूक देवस्थान संवकाळ मरये सगळ्या देवदां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या इश्टपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा आमी भोव आसक्त तुजी भुरगीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या सदगायन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवन जातली आणि तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशीर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळी वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो. म्हजो आत्मा म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रंगारायलेले एके व्हंकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात तशें सर्वेस्पोर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Espora mucha tarocatai muche cali santo sta सर्वे espora mucha tarocatai muche cali santo sta सर्वे espora te santo sta muche calis म्हज्या देवा सवय मेळटा म्हाका बोळगटाय. म्हज्या दुस्मनांची हांव पर्वा करिना कारण
तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोष सर्वेस्परा मुझा तारुकात मोचे काळी संतोष बळवंताचें दोणू मोडून पडले पूण अस्कत्याचें बळ वाडलें पोटभर जेवताले ते दीस पोटो ग्रास जोडूंक वेता बुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावट काडिना वांसडी जावन आसली 7 पावटी आवय जाता पूण साहित्या भुरग्यांचे आवय काता बुसवना सर्वेस्परा मुझा तारुकात मुसो ती संतोष सर्वेस्पर मोरान धाडटा आनी जिवीत दिता फोंडाक देवयता आनी थंय तावन वयर काडटा सर्वेस्पर दुर्बळ काय धाडटा आनी ग्रेस्त काय दिता तो सुदर्नीक शेवटिता आनी उखल उबारता सर्वेस्परा मुझा तारुकात मोचे काळी संतोष सर्वेस्परा मुझा तारुकात मोचे काळी संतोष सगळं आम्ही उभी राहूया Alleluia, 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 Alleluia. धन्य तूं अंकवार मरये कित्याक मरण नासता कुर्सा मोडी रक्त साक्षी सोकुरो तुका लाभलो Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्कांच्या परबेक जेरुझलेमाक वतालीं जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशेंच्या बरीत ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुझलेमांत रावलो ही ताची माय बाप नेण जाली तो पयनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हणले कोणू एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुझलेमाक फाटीं गेली 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताच्या जाणतिगायेक विजमीत जाल्ले ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तोवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आशिल्लो ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण न्हू तुमी नेणा आशिल्ल्यात ताणें उलयल्या उतरांचो अर्थ तांकां जालो ना उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजरेताक फाटीं आयलो तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताच्या माथ्यान ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो देवाचे उतर हे वखणी तुका
काळीस ए मोचे आणि कर आयच्यान तुझे मोखान तुझ्या ते वर्तन्या सगळे जाऊं दी तुझे उड्या बायना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिले दिर्वे कर आयच्यान तुझे उड्या बायना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिले दिर्वे सो आयच्यान तुझे म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसुच्या देवा सर्वेस्पोर्त मानून घे भोव पवित्र बापा बगयोन आमकां मुरयेच्या निश्कळंक काळजाच्या परबे दिसता आमी भेटयता ती देणी आनी मागणी तुका मानून दी या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकाचें बक्षण आमकां दी आनी आमची काळजां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर या आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो निश्कळंक अवघा मरयेका जमीन मान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजे किर्ते परगडता आपल्या अवकारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्या सुपुताची ती आवयस जाली आनी ससणी प्रकार तिणे संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दाळबान तुजी तोर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोतो सदांनी संवसार भराक तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच सर्वेस्पोराचे नावे एका ताकाचे उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें येरगन पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसो आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान Bawarta sugun pergajoyan Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu noyan etono बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून आमकां बापाक बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयला तर जेजून शिकयल्या उतरांनी सर्गींच्या बापाक आमी ताची भुरगीं म्हणलें वळखून भुरग्या सारक्या पातेनी सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सुदार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकनली सुटय आनी सर आकांतांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी सर तराच्या अवघडांतले आमकां हरी एकल्याक तो वाटाय कित्या क्रिस्तोड की पृथ्वी आनी महिमा तुजी सस्तनच्या सुस्ता सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय मोग संकेत जावन सुमयेची शांती एकामेकांक वांटून घेवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती खालते आनी बळ्या काळज असो मुरयेचें काळीज खालतें बळें जाल्लें आमचेंय काळीज त्या जेजूच्या काळजा सारकें खालतें बळें बरेपणान बरोवंक उलो दिवचो घटाई दिवचो तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी सुमया तुमी देवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली सोम्याचीस स्वागत तुका दरबोड्या काळसा मोच्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या सोम्याचीस स्वागत तुका दरबोड्या कळसा म्हज्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या भुकेल्या लोकांची दुर्गत पळय वाडलें तांकां उड्या मासे ओडो तो सगीता देवलो सासनेची भिताडून आयलो ए जेसू काळजान म्हज्या भोगता जेवणान तुज्या ए जेसू काळजान म्हज्या भोगता जेवणान तुज्या सोम्या जेसू स्वागत तुका दुर्बोड्या काळजा म्हज्या रक्ता मासा तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेसू म्हज्या समारियाचे ते परकी स्त्री दाखयलें ते जिवे उतार तुझे तान उमारता सरुताची ताणेल्या आमची ताण बागोची ए जेसू काळजान म्हज्या ताण बागय उदकान तुज्या ए जेसू काळजान म्हज्या ताण बागय उदकान तुज्या सोम्या जेसू स्वागत तुका
दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या रक्तामसां तुज्या म्हाका धाडोस कर तूं जेजू म्हज्या तूं सौम्या आसल्यार म्हजे बराबर नाका म्हाका दुसरो आधार संसार ह्या चिनी तारुचे सुरक्षीत नाही ते तुझे विने ए जेजू काळजांत म्हज्या जा आदर चिनिये म्हज्या ए जेजू काळजांत म्हज्या जा आदर चिनिये म्हज्या सौम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या सर्वेस्परा भाऊ कणवळ्या बापा सोडविनेच्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला आणि तुझ्या मोगाच्या शुभाम देण्या खातीर बगेवन आमकां मुरये भशेन आनी तिच्या आदारान तुझ्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं ते सोवे आसूं आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मावला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदां आसूं आमेन वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे उपकार एक कडेन परबची नांवां वाचून सांगता तुमी दया करून मुखार येवचे आनी तुमची मानाची वात आमच्या पाद्रापातान तुमी घेवची सी सिक्वेरा बॉम्बे जी सिक्वेरा बॉम्बे सुनील डिसोजा कोलालगिरी जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर आनी तशेंच लिगर पिंटो कारपाडी हाणें जेवणाक तांदूळ दिला मोगाचें न्हू तुमकां देव बरें करूं मोरया वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर ये बो नितळी अवकारी बो भगवंत त्रिनादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली देवपुता तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगुल्या अदीक वर्षा आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकी सड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखता हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर
देवाची बघेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्ही तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सावा ह्या परी आसात. नाकाचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. फुडाराची विंचवण सारकी करूंक कुटुंबाच्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक जर्मनीन बरें काम मेळोवंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक पाटीची दूख पेंटाची दूख उणी जावंक सेमिस्टर परीक्षा बऱ्यान जावंक स्वंत घर फावो जावंक रीण फारीक जावंक घोव बायले बदलो मनस्ताप पयस वचोंक बरें काम मेळोवंक ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक ब्युटी पार्लर बिझनेस बऱ्यान चलोवंक ब्लड कॅन्सर गूण जावंक विजा मेळोवंक कातीची पिडा गूण जावंक लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक वायट सकत पयस वचोंक लिवर ट्रिटमेंट सारकें जावंक पांयाचे किळे गूण जावंक शिरांची अस्कतगाय पयस वचोंक भुरग्याचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक एक्सिडेंट जावन मार जाल्लो हात संपूर्ण गूण जावंक पुताचो राग आनी डिप्रेशन पयस वचोंक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक नर्सींग परीक्षा पास जावंक बेसायेचें काम बऱ्यान जावंक भुरग्यांचें शिकप बऱ्यान जावंक वर्टिगो गूण जावंक लेफ्ट सायड बोळ येवंक गल्फान बरें काम मेळोवंक दोवी कांतां शिबां गूण जावंक कुटुंबांतले झगडे रावोन समाधानान जियोंक मायग्रेन सायनस गूण जावंक गांठी दूख गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आमाल पियोवणें सोडोवंक घराचें डॉक्युमेंट वेगळी मेळोवंक कोर्टांतले केसीन जीक मेळोवंक आस्तीचे वांटे सारके जावंक BP शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी मोरयमाये लागीं आमी मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्तिकेंतय म्हाका आजची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल बडवान पयल्या फावटी वर्ता मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेंच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळेक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोडणी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवे आमचो आदार ताणें रचला सगळी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोट तुजे सशी पावथी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचे दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून
बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोंदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लगे आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय असो तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गाथा देवा मोच्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मोच्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता. सोम्या सोमोखाव सदा नियता रायाक मोच्या हांव अंदिता. सोम्या सोमोखाव सदा नियता रायाक मोच्या हांव वंदिता. मांताची गीत संतोषान गायता मांताची गीत संतोषान गायता. नांव ताचें हांव गायता मोगतासो हांव येता. नांव ताचें हांव गायता मोगतासो हांव येता. आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मोच्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता. सोम्याची गीत हांव सदां गाजयता देवा मोच्या हांव अर्गां दिता. सोम्याची गीत हांव सदां गाजयता देवा मोच्या हांव अर्गां दिता. अर्दो तासोमो वर्ती ताची दया अर्दो तासोमो वर्ती ताची दया. सोम्याचे गीत गायता गीताची हांव गाजयता. सोम्याचे गीत गायता गीताची हांव गाजयता.
मोसो सोम्याची पडवी गायता देवा मोज्या तारोका थंय उल्हास पावता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता देवा मोज्या तारोका थंय उल्हास पावता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता देवा मोज्या तारोका थंय उल्हास पावता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता आत्मो मोसो सोम्याची पडवी गायता मोगळ पुता सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या बोबोईत काळसा आम्हा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसतून अधिकरण शुक्रा आम्हा बसतून अधिकरण तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसतून अधिकरण भगवान कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुश्मनातले बाबाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.